तुम्ही हांगासर आयल्यात व्हडा संख्यान वो इल्लोसो वेळ आयचो दीस आयचो अर्दो दीस जेजू सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकोंक सर तुमचीं कामां तुमचे राटावळी पयस दोन हांगासर तुमी आयल्यात मोगाचो न्हू तुमचीं तेसांव घेवन आयल्या जावंक पुरो तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन आयल्या जावंक पुरो पूण आमी हर एक पोटी सांगचें बावडतान आयिल्ल्यांक जेजू केद्दाळाय काली हातांनी पाटीं धाडिना वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागयलें सकयल ताणें दिलें तशीच आमची माय तुज्या आश्र्याक दावरलो तुजी ससाय मागुलो कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना आमची माय आमकां निराशी करना काली हातांनी पाटीं धाडिना मोगाच्या भाव भयणीनो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेगाचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालूं मोरी माय तुमच्या खातीर तिच्या पुता लागीं विनंती करूं तुमकां रेतीरेक आयल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा सांगातास आमच्या पाद्रा पयस तावन मँगलोर तावन केद्दाळे आमी आपेल्या वेळार येतात आनी रेतीर चलोन व्हरतात मात तुमकां वळख आसा तांची मनात एक बाब रिचर्ड कॉड्रस कापुजीन हांगासर आयल्या ती रेतीर चलोन व्हरूंक तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आमचे भाव हांगासर आसात जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात हर एका सोनवारा येवन अर्गां स्तुती सोलोन व्हरून आमकां मागोवंक उमो करतात तांकां स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात ही रेती टॅलिकास्ट करतात मोगाच्यान तांकांय स्वागत म्हणटा तुमकां आयच्या दिसा बरें मागता देव बरें करूं देव बरें करूं फादर आमकां बोवा पुरबायचो स्वागत दिल्ल्याक आनी हांगा येवचें म्हळ्यार आमकां व्हरती खुशी तुमकां कळीत आसा जायतीं जाणां बॉम्बे गेल्यात म्हणटाले तुमी स्टेला मारिसांत आसतात म्हळ्यार स्टेला मारीस आमकां भोव मोगाचो जागो कित्याक थंय मरये कडेन मागिल्लें आमकां जायते देरा कडेन मागिल्लें दिना म्हण न्ही जाल्यार मरयेचो तो व्हरतो मोग हांगा व्यक्त जाता त्या खातीर देवाक आर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळे आमच्या जिवितांत सोम्याक नांव वाडोवंक सोम्याक आरसूंक आमी ते उपयोग करून घेतले जाल्यार तेन्ना आमकां खरो संतोश कळी जाता खरो संतोश आमकां कळी जायना कित्याक म्हळ्यार आमी संपूर्ण देवा सांगतना सान फ्रांसीस आसीस केदार म्हणटालो परफेक्ट जॉय म्हणचे ताणें ट्रू ऑर परफेक्ट जॉय खरो संतोश तुका जाय तर तुवें संपूर्ण देवा ते अवलंबीत जावन जियेत जाय म्हणटा यू शूड बी डिपेंडंट टोटली ऑन गॉड आनी वो सांत ताच्या जिवितांत आपुरबाय तरान सोम्या सांगता आसलो सोम्या कडेन उलयतलो सोमींत ताका आसलो सोम्याचो मोग वर्त्या तरान ताणें समजोन घेतलो आनी त्या देखून त्या सांताच्या वर्त्या जिवितांत जायते बरेंपण जाल्लें मात न्ही सोम्या लागीं आसचें म्हळ्यार ताका व्हडो संतोशाचो एक पुंजो म्हणटालो तो हांव आय एम हॅविंग ग्रेट ट्रेजर म्हणटालो तो सोम्याचो मोग तर सोम्याचो मोग आमी साकोंक तयार जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 स्तुती गीत आमी आतां गावचें हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो सांगता म्हणया हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो कशें जय बोलो म्हणया यीशु मसीह का नाम जय बोलो सुकणा हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो छोटे बोलो बड़े बोलो सब बोलो रे छोटे बोलो बड़े बोलो सब बोलो रे
छोटे बोलो बड़े बोलो सब बोलो रे, छोटे बोलो बड़े बोलो सब बोलो रे, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, बच्चे बोलो युवा बोलो सच बोलो रे, बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। सपना हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। स्त्री बोलो पुरुष बोलो सब बोलो रे, स्त्री बोलो पुरुष बोलो सब बोलो रे, स्त्रियांक दाखवून म्हणूया, स्त्री बोलो स्त्री पुरुषां, पुरुष बोलो सब बोलो रे, स्त्री बोलो पुरुष बोलो सब बोलो रे, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उभी रावया संतोषान, तुम्ही कंतार बरें कळ्ळें, देखून जेजू रायाचें नांव वर्त्या मापान ह्या भाग्यान तापतान गाजोवंक आमकां एक वेदी जावन आसा न्ही गे। संतोषान आमी ताळयो पेटया आनी सोम्याक हरसिया। सकणा हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। परतून हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। तालियों पेटया। छोटे बोलो बड़े बोलो सब बोलो रे, 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 हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। ಸೈಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುನಿಯ ಹಸನು ತೊಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕೋಣ ಮುನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಗೂಂಚೆಂಗಿ ನಾ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಂತದ देखो ಇಪ್ಪಡಿ ಪೊಳೆಯ आणि ಸಂಗತ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೆ ಚರಣ ಮುನಿಯ बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, बच्चे बच्चे बोलो युवा बोलो सब बोलो रे, हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। स्त्री बोलो पुरुष बोलो सब बोलो रे, 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 हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय पसंद करा। हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो। हम बोलो तुम बोलो
मसीह का नाम जय बोलो निमाने पोटी हम बोलो तुम बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो दोन टाळी आमच्या सम्याक सगळ्यांना Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू आचारी सा आमका सगळा के जाय जाले बरे पडते जादू आयला इस समय जेजू मंगला बाबा सगळे बरे पडतो दिस समय जेजू 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 हरती जोरे मामा तू या वेळा सगळे बरे पडतो हर समय आमका इथं निर्माण कर जादू आयला सगळे बरे पडते जायला हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या बरीत आमी जावंचार पवित्र आत्म्याची माकोवणी सदां दरबस्त मापान आमचे थंय दोवन घेवच्या पवित्र आत्मो आमचे थंय आयला पूण तो पवित्र आत्मो कार्यरुपी जाला जाल्यार आमचे सगळें जीवन आनी आमचे ते क्रिस्ती बावार्थ उंचल्या मट्टा सो जाता त्या देखून पवित्र आत्म्याची सगत मागोवन घेवया पवित्र आत्मा येताना जेजून म्हणलें आसा म्हजो आत्मा ओगेत रावचो ना म्हजो आत्मा तुमचे थंय कार्यरुपी जातलो सदां काल तुमचे सांगात तो रावतलो रावल्यार मात्र पावना तो रावल्या उपरांत जायते प्रेरण तो दिताना तें घेवंक आमकां कळत जाय त्या खातीर आमी म्हणटा मागोवणीची भुरगीं लेट बी द अनॉयंटेड वन म्हणटा आमी लेट बी द मागोवणी जाल्लीं भुरगीं आमी जावच्या हर एक लागीं ती देवाची मागोवणी आसा सम्याच्या पवित्र सगत आमचे थंय वाडटाना ती मागोवणी वाडटा आनी दरबस्त मापान पवित्र जाता तर पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये पवित्र आत्म्या आमचे थंय राव पवित्र आत्म्या आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या आमकां चलय म्हूण आमी आतां व्हरता ताळ्यान मागया कोंकणी भक्तीक 284 ಇನ್ನೂರ 84 सगळे आमी हात सोडया आनी संगत मेळून आमी गायन करया पवित्र आत्म्या ये देवो आनी भांगाय सर्गेंता उस्वाडाचे तुझे ये तुम बापा दोघांच्या ये तो दाता देण्याच्या ये तो दिव्या काळसाच्या बुसवंदारा बोऱ्या अत्यादुला तोंसया स्वादिकार्या विशेवा विशेतो वावतेला सळेवोता सुतेला बुसवणकारी रटेला ये वासवाडा संपो बरे ओते परिपूर्ण तुका पाचे तेलाचे नामन शातोय कायले इले वाईटा पडानातले नातल्या तो सो हेरादा दोतो सोकर मेळले बेसाय सोकर सोकोले तांबय सोकर गायले बागै सोकर गड साले शेक सोकर तन साले वाटे पोती आडले लाबोय
देवाच्या बावट्या तुझे आशीव पाथिल्या वितोजी सादेने लाभोयशे गुणाची पूर बाबोय आमका बरे मन पावय सुख सस्ताच्या एक घडीभर मावून रावया मगाच्यानं पवित्र आत्म्याची सगत आमच्या काळजात गुंड आयंत आमी व्हरनिया पवित्र आत्मा केन्नाच वायट आगापावन व्हरिना पवित्र आत्मा सतसो आत्मा नितीचो आत्मा दैदिवचो आत्मा सक्तेन बरचो आत्मा कृपेन आमकां नेटोवचो आत्मा केन्नाच आमकां उणेपण तो दिना तर तसो आत्मा गुंड आयंत आमच्या थंय कार्य रुपी जावच्याक आमी मागया सोम्याच्या वरती आदारान आमी बरया चडान चड बरेंपण सोमी आमकां दिता आनी तसलें बरेंपण आमी घेवच्याक पवित्र आत्म्या ये म्हण ताका मागे आपोवया पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमच्या थंय राव पवित्र आत्म्या आमकां सांबाळ पवित्र आत्म्या तूं आमकां जाय पवित्र आत्म्या तुजी ससा आमकां गरजेची पवित्र आत्म्या आमच्या थंय सदांच बिडार कर सोम्या पवित्र आत्म्या ये आनी आमकां राखोवन व्हर पवित्र आत्म्या आमच्या सगळ्या कुडीन तकले तांतळे बरें आसल्या हर एका शिरा तुजी मागवणी जावं दी आमकां तूं सांबाळ पवित्र आत्म्या तूं आमकां केन्नाच सोड घालनाका पवित्र आत्म्या आमच्या संगात येवन आमच्या भितर तूं आसाय अस्ते तुजें आसा पूण आमकां कार्य रुपी जावच्या व्हडा संतोशान उल्हासान भरच्या पवित्र आत्म्या ये आनी पवित्र आत्म्या आमच्या थंय जिये पवित्र आत्म्या तुज्या वरच्या भरोशा आनी बावरतान आमकां जायतें बरेंपण दी पवित्र आत्म्या आमचें सगळें बरेंपण दिता आसतना तुज्या वरच्या जिवीत आमकां वांटेली कर पवित्र आत्म्या जी आमच्या थंय पवित्र आत्म्या ये आमच्या थंय पवित्र आत्म्या घाल तुज्या आपरवायचे बेसांवां पवित्र आत्म्या हें सगळें बरेंपण तूं आमकां दिताय पवित्र आत्म्या ये तुज्या वरच्या साथ देणे आमकां भरताय सगळें बरेंपण आमकां दिताय तेच पवित्र आत्म्याचें फळ तेज मग आमच्या थंय जावच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या राग पवित्र आत्म्या सांबाळ पवित्र आत्म्या आमच्या थंय जिये पवित्र आत्म्या आमकां जायते बरेपण हाडून त्याच पवित्र आत्म्याच्या वरत्या सगळे आमी सगळे बळवान जावच्या बलिश्ट जावच्या सोमी आमकां दिता ते वरते भागीदारपण आमी घेवया सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या अमली रगत सगळे बरेपण हाडून दिया हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 सगळे बश्या मागाच्या नाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या दिसांनी जायते रेतेरी गेल्ल्या कडेन सगळ्या कडेन आमी जायते बडी मनशां आसा एकामेका पळया तेंच भाव जॉनान येदळूस तुमकां सांगोन जाला पयलीं आमकां हें आयकोंक मेळनातलें न्ही गे पयलींचे पाद्राब कोणी आसले जाल्यार ते सांगनातले आतां कित्याक काय पाद्राब ते सांगतात गे म्हळ्यार आतां मनशान एकामेका पळोवचें उणें जालां मनशान एकामेका कडेन उलोवचें उणें जालां त्या देखून हांव केल्ल्या रेतेरींत बॉम्बेंत जावं दी गोंयांत जावं दी महाराष्ट्रा जावं दी फस्टाक कोणी उलयना ताका हांवें सांगलें उलयनातल्या गांवाक हांव येवंक तयार ना आनी उलयनातल्या मनशांक रेतेरी हांव दिना म्हणटालो कित्याक म्हळ्यार आमी व्हडा संतोशान उल्हासान भरच्याक उलोवंक जाय जायते एकामेका कडेन उलोवचें म्हळ्यार बरें उलोवणें जाय जें त्या खातीर सच्च बोलो म्हणा लागलो पळय तें सच्च बोलो अच्छा बोलो म्हळ्यार तेंच बरें उलोवचें सत उलोवचें आमकां उरलें सकडी उलोवंक जाता पूण बरें उलयता आसतना आमी तडबडीन चुकता त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें समजोन घेयजगी म्हळ्यार देवाचें वर्तेपण आमच्या जिवनांत आमी समजोन घेवंक जाय जांग तडबडी आमकां कश्ट येता आसतना तें वर्तें देवाचें देवान केल्लें बरेंपण आमी साकोवंक ह्या उगडासा काडूंक शकल्या तर आमचें जिवन सुफळ जाता त्या देखून देवान कितलेशें बरें केलें देवाक आर्गां कितलें दिल्यार पावचें ना एकलो जाणारी म्हणटालो सकाळीं जावन राती म्हण आसा म्हळ्यार 24 hours देवाचें वर्तेपण म्हज्या जिवनांत ताणें केल्लें
हांव गांवक साकलो तर म्हाका टायम पावचो ना कित्याक ताणें केल्लें जायतें बरेंपण आमच्या जिवनांत आसा. त्या खातीर तेरेजा पाविला केदाळ म्हणटाली तुमी देवा लागीं वर्त्या मोगान तुमची दुखां संतोशाची गळोवन रडा. त्या देखून बरो संतोश जाताना थोड्यांनी दुखां गळोवच्या. तुमकां कळयता ह्या दिसांनी PUC रिजल्ट आयला आनी तातूंत बरे मार्क मेळिल्ले कितले अपुरबाय तरान सांगता. एकली हांव बॉम्बे आसतना म्हाका फोन कर म्हणून लागली फादर म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कडेन एका भुरग्याक ते मागोवन सांगलें त्या भुरग्याक मोगाचें 8 ऑपरेशनां जाल्यां. काल इल्लो तो आमच्या रेतीर मंदिरांत आसलो. कोण म्हण म्हाका कांय कळीत नातलें. म्हाका चड जावन लोक कोण तांचें नांवान कळीत जायना मुखामळ मात्र हांवें चड पळोवचें. आनी अशें आसता ती म्हाका म्हणा लागली फादर म्हाका आतां कितें करचें उडी मारचें गी नाचचें गी हांसचें गी रडचें गी म्हण कळीत जायना. हांवें म्हळ्यार रडोंक कशी जाल्यार रड पूण संतोशान रड म्हूण सांगलें. कित्याक ती म्हणटा म्हज्या भुरग्यान 12 फावटी PUC एग्जाम बरयली. तकलेंत इल्लो अस्कत 12 फावटी म्हज्या भुरग्यान एग्जाम बरयली. फाटल्या दिसांनी आमच्या रेतीर मंदिराक आयिल्ले ते दळा पाद्रपेचे पुनशेत आसा. हांवें एकलें सांगलें बाय म्हाका तुका कितें गरज म्हणून म्हाका कांय कळीत जायना. कित्याक की म्हळ्यार ताका कांय मात वाचलें भितर वचना म्हणटाय तूं. तर कितें कर 12 फावटी ओडना जालें एक डजन 13व्या फावटी बरोवन दी म्हूण सांगलें हांवें. 13व्या फावटी बरोवन दी वच पाद्रपेय लागीं वचूं आनी ताका एक दिंबी घालून ताचे दोनूय हात थंय दवर तकली ताचे थंय पाद्रपेचे इमाजीक म्हळ्यार तें आमचे न्हिदेले इमाज आसा त्या इमाजेक तो दवरून दी आनी तूं माग. ताका चड मागोवंक कळचें ना तूं माग. त्या देखून ती म्हाका फोन कर म्हळ्यार पयलें फोन केलें फादर कित्याक की म्हळ्यार त्या दीस सांगलें उतर म्हाका आनीक उडास आसा. देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना. खंयची तकल्यो त्यो आसूं दी तो बरें कर तांकां जाय जाल्यार बरेंपण तो दितालो म्हणून तुमी सांगलें. त्या देखून म्हजो भुरगो 12 टायम बसलो फेल जाल्लो आतां 13व्या टायम म्हळ्यार ताका प्रायज जाल्या सदां प्रायज जाल्या. काल ताका आपणाटां पळयलें हांवें आनी हांवें म्हळें देवाक असाध्य जातलें कांय ना म्हूण तुका कळीत जालें आनी तुज्या भुरग्या पासत आनीकी चड माग जायतें बरेंपण ताका जातालें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो सट्टीक आज व्हडली शिकोण दिवंक हांव वचना कित्याक मुखलो हप्तो भगवंत हप्तो येवंक आसा आनी त्या दिसांनी जायतें तुमकां आसतलें संभ्रम आसा. त्या संभ्रमांत तुमी आयकतले पूण सिंपल तरान त्या भगवंत हप्त्याक कशें आमी तयारी करीत जाय म्हणल्या विशयांत आतां पळया. त्या देखून म्हजी सगळे आयची शिकोवण R4 फॉर्मुला म्हळ्यार 4 R मोतीन दवरा. सिंपल तें 4 R ताच्या वयर होंदोन आसा. आमच्या जिवनांत एक सवाल तुमकां आसा. कितलेशे जाणांक आमकां पातक करिनासतना रावोंक जाता. हात उखला पळया. पातक करिनासतना रावोंक जाता ती मात्र हात उखला कोणी ना. पातक करिनासतना राव्येत म्हूण सांगची हात उखला पळया. पातक करिनासतना राव्येत म्हूण सांगचे. ओके 1 2 सदां 1 2 हात गेले आनी 3 इकले 4 ओके 5 जावेत. देवाक आर्गां दिया 2 ताळयो दिया पळया. यस पातक करिनासतना रावोंक जाता. आमी पातक करिनासतना रावल्या गी म्हणून पयलें सवाल. पातक करिनासतना रावोंक जाता की जाता म्हणलें थोडे जाण तुमी सांगला आनी हांवें सांगता पातक करिनासतना रावोंक जाता. कशें आमी रावचें म्हणल्या विशयांत आतां पळोवया. द पयलें R जावन आसा रिपेंट पाश्चात्तापाव. पाश्चात्तापाव जायते जाणांक आमकां आमी कितेंय चूक केल्यार तें भोगना. पर आमी गोंया आसल्या 31 ऑफ मार्च नो वय 31 आनी 1 आसल्या. 31 आमची रेथेर जाली ती राशोल म्हणल्यार सेमिनार लगे ग्लोरिया कपेलांत. दुसऱ्या दीस रेथेर आसली आनी जायतो लोक आसलो आनी कंटिन्युअस ती रेथेर स्टार्ट जाल्यार मागीर ते कांय येणें देणें करूंक ना कित्याक सांजेच्या वेळा ताका टायमार बसां आसात त्या प्रमाणे आमी सोडी जाय. आनी अशें आसता रेथेर जाली उपरांत जायते लोकांच्या तकलेर हात धरून मागोवंक आसलें आनी ताचे उपरांत आमी वेता आसतना सुमार जाण म्हणूंक लागले फादर आमकां एक घडी बरया. ते गोंयकारांक एक आसा पाद्राबांनी रेथेरच्या टिमांनी तांच्या घरा वचून इल्लें मागत जाय म्हण आनी आमी कोणा हांव चड जावं कोणाक ना म्हणना. आनी अशें आसता एक 5-6 घरां गेले हांव
कंटिन्युअस मागण्या करतना कंतार करतना जशी इल्ली पुरा सण भोगली त्या वेळार हांवें एक दोन पटी म्हज्या सांगाता आसल्या रेते टिमाच्या मनशाक सांगलें तूं इल्लें माग इल्लें हांव एटलिस्ट आगमेन सेणेत आसतना तूं इल्लें मागणें कर म्हण सांगलें आनी ह्या वेळार तो जायते म्हणा लागलो दोन कडेन गेल्ल्या कडेन पळयतना तो वगेत उबे रावला सायडीर मागीर तिसऱ्या घरा घेवं येता आसतना हांवें म्हळें आतां तुवें म्हाका जाय ना 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 तुमी तर मागा म्हाका जायना म्हणा लागलो तर तुका मागोंक येना गे म्हणी सांगलें ओगेत रावलो हांवें म्हळें माग ओके जालें आनी ओगेत रावलो गेलो तें सादारण आनी दोन घरां बाकी आसलीं हांगा मागणें केलें मागणें करन हांव केदाळ गेलें जाल्यार गर्बेजमेंत करना सांगेना पाद्रावन केलां जावंक बरो म्हणजे म्हजी शिस्त आसा खंयच्याय घरा गेलो जाल्यार म्हज्या बळसांत आगमेंत आसता आनी हांव थंय गर्बेज ताचें घरून गेलो सगळे कुडांनी वचून गर्बेज करता आसतना आनी हांगा मागोवंक सुरू केलां मागीर आयलो जालें रावलो पूण हाका मागीर मागणें रावोंकूच 1 घंटो लागलो मोगाच्यान तिसऱ्यान एक भुरगें रडटा ल्हानशें नेणटें त्या हॉस्पिटलांत जावन येवन दुसरो दीस मात्र रडटा आनी वोज अल्टार येता अल्टार हे आमी प्रार्थना म्हणून येता परतून वयर वता परतून येता परतून वयर वता मागीर हांवें इल्लें हात धरून सांगलें भुरग्यां रडटा आयकता मो वय म्हणा लागलो पूण मोगाच्यान कितें जालें पळया मागणें जालें लास्टच्या घरा गेलें हांव आनी ताचें एक मागणें ताचेर करूंक आसलें हांवें तांकां सांगलें तुमकां पुरा सण जाल्यार हांगा चलना म्हळ्यार हांगा चलना कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्या खातीर स्पेशली आमी मागोवंक आसा आमी गोंयांत गेल्ल्या जावन तो आमच्या सांगात आसा आनी ताचें कितें जालां गे म्हळ्यार तो शिप्पार आसलो ताचे 12 विजिट्स जाल्ले 13th विजिटाक ताका आतां वचोंक आसलें ताचें फायल क्लोज जालें कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हळें म्हाका तुमी सांगल्या टायमाक येवंक जायना आतां जायतो लोक राखून आसा हाका कोण राखता 12 जावं दी 50 जावं दी कोण कॅर करता ताणें ताचे फायल ब्लॉक करून सोडलें फायल ब्लॉक केल्लें पळोवन वयर सकयल जालो म्हाका घडये घडये फोन कर लागलो हांवें म्हळें तुका तितलें कळीत नाका तुवें वचता जाय म्हण तुका कळ्ळें जबाबदारी जाय आसलें फादर कित्याक म्हज्या आवय बापायचें एक ऑपरेशन आसलें ओपन हार्ट सर्जरी त्या खातीर हांवें सांगिल्लें मात्र म्हणा ओके सांगिल्लें मात्र तर कितें जालें ब्लॉक केलां इतलो देदेस्पर जालो मोगाच्यान आनी म्हज्या मोतीर तें आसलें आमी 4 जाण आसले गोंया सिंगार धरण आनी 4 जाणांनी आमी ताच्या सांगात मेळोन मागोवंक जाय म्हणून तें हांवें लास्ट धरलें ताचें घर आनी वता आसतना घे म्हणा लागले एकलो ऑलरेडी म्हाका पुरा सण जालो म्हाका तोंड धुयचें म्हाका हात धुयचें म्हाका पांय धुयचें हांवें म्हळें कलें तूं आसा कितेंय करूंक आसा मागीर सगळे येया वी वील स्टॉर्म द हेवन्स म्हळ्यार सगळे आमचे सर्गच संवसारार हाडच्या बरें आमी मागोवंक जाय म्हण सांगलें आनी सगळे आयले अशें मागलें तो मोगाचो भुरगो कित्याक जायते सगळ्या वटेक बरोबर चल्लो तो आनी अशें आसा आमी मागलें मोगाच्यान मागोवन आमी पाटी आयले हांव नेक्स्ट म्हाका आमच्या रेतीर मंदिरांत रेतीर आसली रेतीर कितें येवन आमी पावल्या बुधवार म्हाका पाद्री पेचे 9 बेस्त शुक्रार रेतीर परत आमचे अर्द्यार करन आराधन करन म्हाका होन्नावर वचोंक जालें लोवर कासरगोड 5 वरांचेर रेतीर अर्द्या वाटेर आमी वेता आसतना अर्दें टीम मात सगळें टीम हांगा पुरो आमी वराना पयस वतना मात व्हरता अर्दें टीम मात्र आमचें आसलें सांगाता हांव ट्राय करनासलो ह्या वेळार ताचे फोन आयले हांवें सायडीच्या रेतीर टिमाच्या सांगलें तूं काड तें फोन उलय आनी ताका वळख आसली हाची उलयता आसलो म्हणा लागलो स्पिकरार घाल पाद्राबाक कडेन उलोवंक आसा हांवें हलो म्हणटा तो म्हणा लागलो फादर म्हाका मौन आसलें तुमी म्हज्या घरांत सगळ्यांनी येवन मागत जाय आनी खंडीत जावन देव तें मागणें आयकतालो म्हूण म्हाका एक पातयणी आसली तुमचे कडेन सांगचें गी नाका गे सांगचें ना कित्याक जायते पुरा सण तुमकां जाल्ली पूण तुमी मागता आसतना म्हाका सगळें म्हजें घरच एक सर्ग म्हणल्यार बरी भोगुल्लें मात न्ही तो म्हणा लागलो म्हजें फायल ताच्या पयल्या दिसा हांव ट्रॅवल करता ताणें म्हाका दाखयलें युअर फायल इज नॉट एट ओपन्ड म्हूण ताणें घाल्लें एक मॅसेज ताणें म्हाका दाखयली आनी ह्या दिसा तो म्हणालो दे आर रिव्हिवींग माय फायल म्हजें फायल ते रिव्यू करतले काल हांव ओर्ले मारलो ओर्लेम जावन काल सकाळीं हांव येवन पावच्या पयलें तो म्हाका म्हणा लागलो फादर म्हाका ऑलरेडी डेट आयली सो इल्लें लांब टायम दिला पूण कांय प्रॉब्लेम ना
आय कॅन रिजॉयन माय शिप. फियोनान म्हळ्यार आसा तो, फियोना कंपनींत आसा, आनी तो म्हणा लागलो आय कॅन रिजॉयन माय वर्क. आनी इतलो संतोशान म्हणा लागलो. आनी हांव म्हळें बाबा हांव ट्रॅव्हलिंगार आसा, तितलें सांगूंक जाय आसलें फादर म्हाका, आनी तुमी म्हजे खातीर आर्गामीस दिया. आनी काल आमची रेतेर आसली तातूंत इमिडिएटली ताचे आर्गामीस हांवें दिले. देवाक दोन ताळयो पेटी म्हळ्यार मोगाच्यानो. तुमी आतां कितें अवघेत बसल्या गोताय, ताका जाता हाका जाता म्हाका कांय जायना न्ही. तितलेंच आमचें प्रॉब्लेम कितें गोताय, ताका मेळटा हाका मेळटा म्हाका कांय मेळना. मेळना न्ही, मेळिल्लें आमकां पळोवंक कळीत ना, पळोवंक कळीत ना. हांव हर एक मिनिटाक म्हळ्यार बरी जाल्ली अजापां पळोवनूच आसता. कितले कडेन रेतेरी वयताना थंय जावची अजापां अशें पळयता हांव, मेजून 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 म्हळ्यार बरें पळयता. कित्याक की म्हळ्यार आमी त्या लायनीर आसूंक जाय, त्या लायनीर आसूंक. आनी तें केदाळ जाता रिपेंट. रिपेंट म्हळ्यार पाश्चात्ताप पाव. आमकां कितें आसा पळय, हांवें तुमकां सांगलें त्या भावाक हांवें जस्ट सांगलें इतलेंच, तुका मागोवंक कळना गी तितलेंच. पूण म्हाका इतली बेजाराय जाली मोगाच्या न्हू, काळजान बसतो दुखलें म्हाका. फाटीं येताना आमी ट्रेनार आसले मत्स्यगंधा, आनी सकाळीं आमी पावले. हांव 7:30 वरांक त्या दीस इल्लें लेट आसलें, 7:30 वरांक मंगळूर पावले. हांव पावले क्षण हांवें ताका पटलून धर म्हळें काल सांजेर इल्ली पुरा साण जाल्ली रे बाबा. त्या देखून हांवें तुका आतां सांगलें बेजार करिनाका. म्हाका कांय बेजार ना फादर, पूण आमी मागण्याचे आमी हर एक घडये तयार आसा जाय. आमी त्या प्रमाणे वगत ताका तो म्हाका म्हणालो फादर तांदूळ कालें आसा तुमी सांगलें. कालें आसा कालें ना तें दुसरें, पूण म्हाका वस्तू बगलें दूख बगलें. जायते जाणांक आमकां हें बगना, त्या देखून आमचो पाश्चात्ताप पावोंक आमकां कश्ट लागता. म्हाका ल्हान एक शब्द सांगलो, तुका मागोवंक कळना गी म्हणलो एक शब्द काळजाक इतलो नाटवलो गी. हांवें मागीर आमच्या टिमाक आनी एकलो आसलो ब्रदर उर्बान आसलो, ताका सांगलें आनी मुखार आमी केन्नाच ताका जावं दी आनी कोणाक जावं आमच्या टिमाच्यांक कांयच एक स्ट्रॉंग वर्ड कठीण शब्द आमी तांकां उपयोग करूंक नजो. मोगाच्या भावना भयणीनो, आमी आमच्या जिवनांत कितले रफ आनी टफ शब्द उपयोग करता. हांवें दिलें ताका, हांवें स्ट्रेट उलोवचें. स्ट्रेट उलय, बरें उलय, अच्छे बोलो, सच बोलो. कौन बोलते हैं स्ट्रेट नहीं बोलने का, स्ट्रेट बोलो. और थोडे जे आसा स्ट्रेट सांगचें. हांवें काल स्ट्रेट सांगचें मेळिल्लें बरें. ताच्या मुखलो व्यक्ती तुज्या की बलिश्ट जाल्यार तूं स्ट्रेट सांगनाय. आमी मनशाक पळोवन ताका तुकून त्या प्रमाणे आमी उलोवचें. त्या देखून आमचें थंय पाश्चात्ताप ना मोगाचें, पाश्चात्ताप ना. एकदळ पाश्चात्ताप आमचे थंय आसलो जाल्यार आमी तेय गजल या तशें केल्लें परतून करते नातल्ल्याव. त्या देखून आज आमी पदकान परत परत पडटा. थोड्यान आमी जिनला पदकान पडचें आमचे हक्क म्हण ना. पदकान पडचें हक्क न्ही, इट्स अ विकनेस, ती अस्खत काय. त्या देखून पदकांत पडटात कित्याक म्हळ्यार तो पाश्चात्ताप आमचे थंय ना. ओ म्हज्या देवाक हांवें दुखयलें न्ही गे, म्हज्या देवाक कितलें दुखता न्ही गे म्हणलें ना. त्या देखून देवा वयर व्हरतो मोग आमकां ना. आमकां एकदळ देवा वयर व्हरतो मोग आसलो जाल्यार म्हाका भक्ती आसलें एक ल्हानांतलें ल्हान कितेंय सूख हांवें केली, ल्हानांतलो ल्हान वायट शब्द हांवें हेरांक उपयोग केलो. त्या वेळार म्हाका भक्ती आसलें ओ हांवें कितलें म्हज्या जेजूक दुखयलें, म्हज्या जेजूचो हांवें करचो मोग उणो जालो. ताकाच अब्राहमाक कितें म्हणटा, बडवो येवन म्हणटा तुका देवाचेर बेंबिरांत आसा म्हण कळीत जालें. पळया अब्राहम केदाळ देवाक कांयच वायट करचें न्ही, एक शब्द थंय ताणें सांगोना. इजाकाक तुज्या पुताक व्हर आनी ताका सॅक्रिफायस कर म्हणटाना ताणें ना म्हणोना. कित्याक हांवें करीत जाय म्हणोना. एक सवाल ताणें विचारूं ना. पयलें आमी ल्हान आसतना आमकांय आमच्या आवय बापायन सेंत शिकयल्लें एकच एक सवाल आमी उलयनात विचारनातल्या. आनी अशें आसता कितें जातालें आमचें थंय तसलें वर्त गौरव आसलो. सान बेनेडिक्टाक एक बडी ताच्या गुरू आनी एका फ्रादी म्हणून तांकां मॉंक्स म्हणटात, माटवाशी म्हणटात. त्या माटवाशी वडिलान सांगलें गे तो केदाळे हो विचारतालो हांवें तें कितें करचें अशें कितें करीत जाय आनी बावडता म्हळ्यार कितें. हे बडी ताका राग येयलो त्या माटवाशी. हो काल घडये घडये विचारता एक कितलें सांगल्यार कळना. ताणें एक सुकी बोडी दिली गे आनी वचोन लाय म्हणा लागलो गे, वचोन लाय म्हणा लागलो गे.
बेंडिक्ट गेलो आनी ती लायली आनी ताका उदक वतले ती बॉडी जीव जाली खंय जीव जावन ताका पांटे पडले खंय आनी त्या वेळार तो माटवाशी वडील म्हणा लागलो खंय देवान बळे हांवें चिंतलें वो मनीस वचन म्हण कितेंय जावं दी म्हणून सांगून धाडिल्लें देवान हाका आदार दिवन ती सुकी बॉडयेक सयत पांटे हेजे जाल्यार देवा वयर बावार्थ दवरल्यांक कितलें बरें जावचें ना म्हणा लागलो काय मगाचे मान आनी भयणीनो आज आमी जायते जाणां कितें करता म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक फ्रिडम दिवन वचो म्हणना कितेंय उलयत कितेंय सर कितेंय सांगेत त्या देखून जायते कानून हांव बॉम्बे आसलो एक ल्हानशें दोगां भुरगीं आसलीं आनी तातूंत एका भुरग्याक इल्लें सट्टीक इल्लें उलयता हांवें ताच्या आवय बापाय सांगलें सांग पुरो तुमी म्हजी बरीं फ्रेंड्सां पूण जें कितें हांगा चलोन आसा पळय तें करेक्ट न्ही फाल्यां सकाळीं तुका तें बारी पडटलें खंयच्याय इस्कॉलांत कितेंय जावन आमच्या आवय बापायन आमकां कितलें आपुरबाय तरान शिकयलें देवाचो मोग वर्त्या तरान करता आसतना कितेंय ताका दुखोवंक नजो आवय बापायची ड्युटी जावंक पुरो आवय बापाय जबाबदारी जावंक पुरो पूण ह्या धाकट्या भुरग्यांक थोडे फटी कळीत नासा तुवें म्हाका दिजयत तुवें म्हाका कर नाटल्या काल्या बापूय जावन म्हाका जल्म दिलाय म्हूण हाडलें हांवें म्हळें तशें उलोवचें न्ही नेक्स्ट टायम त्याच वेळा ताका सांगलें यू शूड नेवर स्पीक लायक दॅट म्हजे भाव भयणीन आमी थोडे तें चिंतया पाश्चात्ताप पावना पळया ल्हानसो लुकाचें एवांजल चॅप्टर 15 हातूंत आमी पळयता वेचीक पूत धाकट्या पुताक आस्त दिली आस्त काडून गेलो सगळें इकून जाले उपरांत नाका जाल्ल्याक वायटाक घालें आनी लाकरेक दुख्खरासो काण ताणें कायजे पडले आनी तेंय ताका सारकें मेळनासलें ह्या वेळा ताका आपलें केल्ल्या चुकीचे पाश्चात्ताप भोगले जायते जाण आमकां पाश्चात्ताप ना त्या देखून आमी केल्ले चुकी परतून करता आनी त्या देखून थोडे फावटी आमी चिंता ह्या मनशान म्हज्या लागीं हें जाय ना ह्या मनशान म्हजे कडेन सॉरी इसारचें गरज ना मोगाचें न्हू इसारचें म्हणना तुका कळीत आसा मनशान कांय चूक केली जावंक पुरो पूण त्या मनशा वयर तुका पाश्चात्ताप भोगो जाय कळीत नासता आनी केलां आनी तितली चूक घडये करतात न्ही गी म्हूण आमी थोडे फावटी सांगता वय नेग्लिजन्स पूण आमी तांकां कळीत करूंक जाय हो ल्हानसो धाकटो पूत गेलो सगळें वगडोवन घेतले उपरांत ताका भितरल्या भितर भोगलें आपणे पाटी वचो जाय म्हज्या बापा लागीं हांवें सूख माग जाय भोगलें मात्र न्हय पाश्चात्ताप तो भोगलो आनी त्या प्रमाणे ताणें कितें केलें तो तयार जालो ही गॉट रेडी म्हणटा आमी 3 स्टेप पळोवचे एक रिपेंटन्स पाश्चात्ताप पावलो दुसरो तयार जालो तिसरो ताणें एक निर्धार केलो आज तुमी थोड्या जाणांक सांगलें पातक करिनासतना रावोंक जाता म्हणून निर्धार आमी केलो जाल्यार तो खंडीत जावन दवरूंक जाता आमी निर्धार करिना त्या खातीर कुमसार म्हणल्यार थोडे फावटी आमी वचून कुमसार जाता नेक्स्ट एक परमिशन म्हूण चिंता आनी एवढी वचून पातकां करूं नेवर एकली चली आसली बेंगलोरांत बरी चली वापर बायतारान तिका तिच्या वडिलांनी घरच्या आवय बापायनी जबाबदारेन देवपणान आत्मीक वाडावळीन ती आसली अशें आसा तिका फ्रेंडशीप जालें एका इतर धर्माच्या हिंदुवांच्या चेड्या लागीं आनी तो राखून वता आसलो एक पटी हाका कशें पिडार करचें म्हूण ताणें जायती शिकवण दिली त्या भुरग्याक आनी म्हणा लागलें ना आमी तशें करूंक जायना आमी तशें केलें जाल्यार सूख जाता पूण वो आयकोंक तयारीच ना वो आपणाचें करनासा घडये ताका बुलोवन आसा अशें आसा मागीर लास्ट ह्या मनशान कालें गेलें कोताय कित्याक तूं भियेताय कित्याक आमी पातक आदारून वचो पातक केलें जाल्यार कितें जाता पातक केलें जाल्यार सूख जाता अरे तुका सूख जाल्यार सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन नाय तुका कुमसाराचो सॅक्रमेंट नाय आसा तर ते वचून कुमसार जा तुजे पातकां बगसतात की ना बगसतात तर कित्याक तुवें भियोवचें वचोन कुमसार जावं येत न्हय हालें पळया कशें ओडलें पडलीं तीं लैंगीक करण्यांत एक जालीं काजारा बायत आनी 2 डिफरंट टायपाची एक अन्य देवाक पुजा करचें एक क्रिस्ताक वावडटान मागचें आनी दोगांय एक जालीं गेले सुस्करून रडले आमचे ते सेंट एंटनीस फ्रायरी मडीवाळा ते गेले एका पात्राप लागीं सुस्करून रडले काय ते आनी तें कुमसार जालें फातराबा ताका बरें सांगलें भयणी अशें करिनाका भुरग्या बरें जा आनी वचून ताणें एक निर्धार केलो न्हिचे गेलो आनी मुखार हांव हें पातक करची ना
सगळें उगडून घेतलें. म्हज्या देवाक हांवें दुखयलें, तसो मोग हांवें उणो केलो न्ही गे म्हूण रडलें गय. इल्ले दीस वगेत रावलो मनीस. 2 म्हयने उपरांत परत सुरू जालो. त्या दीस तूं कुमसार जाताना तुजे पातक बॉक्सालां घेना, बॉक्सालां. तर आनी एवढी पातक करून वचून कुमसार जाताना बॉक्साता घेना, बॉक्साता. तर आमी कित्याक परत पातक करून वचो. पळया, बुलावणी, वोडणी, ताळणी. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमकां संत बुलावचें जावन आसा. सैतानान ह्याच प्रमाणे आमकां वडचें जावन आसा. त्या देखून तो म्हणा लागलो खंय, थांतू कितें आसा व्हडलें, आमी पातक केलें जाल्यार कितें जाता. परत गेलें, पातक करी लागलें. येवन परत त्या पाद्राबा लागीं गेले. पाद्राबान म्हळें, भुरग्यां तुका हांवें परत सांगलें, निर्धार कर, निर्धार कर आनी त्या निर्धारा प्रमाणे चल म्हूण तुका सांगलें न्ही गे. वय फादर, पूण कितें गे सूख जाली फादर, कितें करचें म्हण कळी जायना फादर. परत पाद्राब म्हणा लागलो, भुरग्या तें करिनाका, करशी जाल्यार तुजे वायती केस्त येताले, केस्त येताले. तुजे कामां तूं आसाय तें होगडोन घेवचें पडटालें. तुजें तें ड्रायनेस येतालें, तुजें तें सुकी दाळ आसताली. कित्याक पवित्र आत्म्या तूं दुखयताय. ना तर ताणें सजेशन दिलें गे, वच आनी बऱ्या तरान एक लग्न जा आनी ताचे उपरांत तूं तातूं चिये. पळया म्हाका भावान आनी भयणीनो, गेलें परत जेजू मुखार निर्धार केलो आनी मुखार हांव पातक करचें ना. परत तें म्हणटा, वो मनीस म्हाका सोडूंकूच ना फादर. ताणें ह्या मनशान म्हाका इतलें नाडलें गे, इतलें नाडलें गे. एका वेळा हांवें चिंतलें, हांव इतले बडी कुमसार जाता, परत परत असो कुमसार जावन तेंत पातक करता. मागीर आखरेक ताणें म्हळें गे, केल्लेंत पातक करनत आसाय न्ही आनी थोडो तेंप उपरांत कुमसार जाल्यार पुरो. आनी ते म्हणा लागले, म्हाका रावोंक जावना फादर बेंगलोरान, त्या खातीर हांव धांवन आयलें. पडटा रेतीर मांदिरा म्हाका तें मेळिल्लें. आनी ते म्हणा लागले, म्हजें जिवान सगळें पिडार केलें. हांवें एक निर्धार केल्लो, तो घडये घडये मोडलो, घडये घडये मोडलो. म्हज्या भावान आनी भयणीन आमी मोडूंक न्ही निर्धार करचे, आमी ते बऱ्या तरान जियोंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजून काही म्हणे पातक करून वचो म्हण सांगलां गे, काही म्हणे सांगलां गे, खंय सांगलां, कोणाक सांगलां, खंय म्हण नाका, कोणाक सांगलां. यस, प्रतवार आदारल्या स्त्रियेक. पूण तितलें आमकां बायबलांत शिकवण दिल्या जाल्यार आमी आजुनी तें करिनासतना रावना. हांव कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या पातकी मेळेपणांत जिवन संवय पडला, संवय जाल्या. त्या देखून आमी तातूंचेर प्रत्वा स्त्री एक हाड तिका उडयल्लें आनी त्या वेळार ते म्हणा लागले, हिका आमी पत्रांनी मारूंक जाय. जेजू कळीत आसलें ते आसल्यांची जिणी. त्या देखून जेजून इमिडिएटली सांगलें, कोण तो पातक करूं ना, तो पयलो पातर मारून दी. ल्हानात व्हडा पर्यंत सगळे उठोन गेले. गेल्ले उपरांत जेजू म्हणा लागलो, स्त्री कोणेय तुका गुन्यांवकार करूंक ना गे बाये. ती म्हणा लागली, ना सुम्या, तर हांवें तुका गुन्यांवकार करिना. आनी मुखार, आनी मुखार वचोन पातक करिनाका, पातक करिना, निताळची तुका संपूर्ण हांवें सुडका दिल्या, सुडका दिल्या. त्या देखून आमकां सुडका दिवचो देव आसा, आमकां सुडका दिवचो देव आमच्या सांगाता आसा. आनी तो सुडका दिवचो देव सदांच आमकां पवित्र तरान जियोंक आपयता. तो पवित्र देव ताच्या भुरग्यांक पवित्र तरान जियोंक तो आपयता. तर आमी पवित्र जावच्याक आमी पातक करिना म्हणलो निर्धार स्ट्रॉंग घेवंक जाय. ताचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, थोडे जाण कावन्सिलींग येताना फाल्यां पळया पाद, परवां पळया पाद. फॉर एकलो ऑर्लेमांत रेते दिवन आसलो, ब्रिट्टो म्हणलो, व्हडले खाना केगेसे उमकळोन आयला. घरांत आसात प्रॉब्लेमां मोगाच्या इतली तितली न्ही. तेजे प्रॉब्लेम आयकून म्हाका एक घडीभर सिरी सूख लाव, हाचे भुरगीं हसलीं कित्याक काय म्हण चिंतून. मागीर हांवें सांगलें, कोणाचो गुलाम तूं जालाय, कोणाचोय ना फादर. कालें ना, हें घालें, दॅट इज स्टायल फादर, रिमूव इट एट दीस मोमेंट, एट दीस मोमेंट रिमूव इट. तेच घडये काळी लागलो, नाका फादर म्हाका. म्हजे भावान हाडून हाचे पयलें हांव मुसाफा दुबयंत आसले, आमी एक मागणें सुरू केलें. त्या वेळार जेफ्री म्हणलो एकलो आसलो, आनी जेफ्री म्हणलो बॉम्बे आसा तो ईस्ट इंडियन, आतां आसा तो दुबयन. त्या दीस म्हज्या टिमान एकल्यान सांगलें, ताणें एक ती नवरत्न मोदी घालता, जायते जाण आमकां प्रॉस्पेरिटी येता, आमकां तें येता, आमकां हें येता, तितलें म्हणून तातूंत थोडे नांवां रत्नांत आसात, नाका जाल्यार जेवणसारचे विदोळी. त्या देखून हाणें घाल्ली
ताका म्हज्या टिमांत आसलो तो म्हणा लागलो फादर ह्या मनशाक हांगा धांवडायचंय काल्याक म्हळ्यार फादर तेन्ना म्हाका तितली नॉलेज नासली पण हांव गेल्लो मात्र कॅरिस्मॅटिकान मागीर इल्लो म्हाका कळीत जालें मागीर हांव शिकलो मस्त आनी अशें आसता हांवें म्हळें कित्याक पळय फादर तेज्या हातांत त्या जेवण साराक हाडून तो बसला म्हज्या भावान आनी भयणीनो हांवें सांगलें तूं ताका सांग कितें सांगू ह्या मनशान ताका इंग्लिशान सांगलें अशें त्या मनशान म्हाका आजुनूय उडासा त्याच घडये काडली आनी ती मुदी मारली गी तांतले 4 पातोर खंय पडल्यात म्हणून कळीत बँड जाली तो म्हणा लागलो आय नेवर वेर इट इवन आफ्टर ताचे उपरांत 2 पुटी हांव दुबय गेले जाल्यार तो म्हाका मेळ्ळो नेवर आतां तो एका मागण्याच्या ग्रुपांत आसा आमच्या आनी त्या मागण्याच्या ग्रुपांत इतलो आपुरबाय तर आसा ताका काम गेलें ताचे उपटी काम गेलें जाल्यार तो म्हणा ना हांव सोडचो ना आनी हांव बऱ्या तरान आसतालो आनी कितेंच उणें म्हाका जावचें ना म्हणा लागलो तो देवा सांगात हांव सदांच आसतालो म्हणा लागलो मोगाच्या भावना भयणीनो जायते फुडें आमी निर्धार करूंक फैल जाता निर्धार आमी केले जाल्यार ते फाळूंक देव आमकां आदार दी जाय म्हणून आमी मागत जाय तितलें त्या देखून हांव भियेनाकात एक दृश्टांत प्रद्वारसी आनी एक कडेन एक बरें दृश्टांत जेजून सांगला आनी एक कडेन तूं पातक करिनाका खंय सांगता सायटेशन तुमी म्हाका कोणाक म्हूण सांगा John's Evangel chapter 5 verse 14 St. John's Gospel chapter 5 verse 14 John's Evangel खंयचे मिराकल्स येता म्हण कळना ते पयलेंचे John's Evangel chapter 8 verse 10 आतां म्हणून पाद्रब आमकां थियोलॉजी शिकयता थियोलॉजीनी आमकां हें समजल्यार मात्र आमी पाश्चात्ताप पावून तांतो मोगाच्या न्हू आमी रेतेर केली जाल्यार तांतूंत बदलावण जायचें कित्याक तुमकां सांगता म्हणून चिंता आतां चिंता कोणाक पळोवंक आसल्यार पळा सदां एकल्याक म्हणा लागलो तो नितळ जालाय आनी मुखार पातक करिनाका म्हणा लागलो हांव मारोल आसलो रेतेरीक आनी मारोलांत रेतेरीक आसतना फादर एंटनी बरो CBCN ताणें पुरा सेक्रेटरी जावन तो म्हाका उलयतना म्हणा लागलो गोंयकार फादर जायतीं जाणां रेतेर करतात पूण दे डोंट चेंज देयर लायफ फादर म्हणा लागलो तो रेतेर करचे म्हटलें न्ही आमी इल्लें म्हणी बदलावण जायचें न्ही आमच्या जिवनान म्हणा लागलो हांव म्हळें फादर जातालें मागया आमी म्हण सांगलें मागता आमी जाल्यार जायतीं जाणां आपलें जिवन चेंज करून घेनात चेंज करना जाल्यार तांकां रेतेर कित्याक ते सवयर पडटा म्हणा लागलो तेवूय सवयर पडटा म्हूण आमी तांकां कांय दिनातल्यार कितें फायदो जातले मागीर ती कंटिन्युअस रेतेरीक येनात जाल्यार ह्या आराधनाक येनात जाल्यार तांचे थंय आसली इल्ली जरी ती सुकताली म्हूण सांगलें दॅट्स करेक्ट म्हणलेलो मागीर हांवें येन्स म्हज्या रेतेरी टिमा लोकांक सांगलें तुमचोच विगार बाप असो म्हणटा चेंज जाया इल्लें म्हणी चेंज जावन तो म्हणा लागलो हांव हांगा आसा आतां 5 वर्स म्हजें हांव पळयतां कांयच बदलावण ना एका ग्रुपाक तमिळांची रेतेर जाली आमच्या कोंकणीची रेतेर जाली मलयाळीची जाली मराठीची जाली इंग्लिशाची जाली पूण कांयच एक चेंज तांचे हांव पळना कित्याक म्हळ्यार आमी निर्धार केल्लो आमी पाळूना पयले सवय आमी निर्धार करूना आमकां सवयर पडला त्या देखून जेजून दाखोवन दिला आमकां जोच्या वांजलांत तूं बरो जालाय कोण तो 38 वर्सां बेस्सेदा तळ्या लागी बेस्सेदा ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ पळया राखोन आसलो गूण जावं जेजू येता म्हणणे गूण जावंक राखोन आसलो आनी त्या वेळार जेजून ताका बरें केलें उपरांत कोणें विचारलें तो गेलो आनी जेजू म्हणा लागलो उठ तो काणय तुजें बिछाने तुजी पातकां बगसली वच म्हणा गेलो वता आसतना विचारलें अरे तूं कसो बरो जालो कोणें केलें तुका बरें ताका कळितालें जेजून बरें केलां म्हण ना आतां कळीत नासलें तो गेलोच म्हाका गुर्तुना कोणें गे म्हाका एकल्यान बरें केलां आनी हांव आयलां आनी ताचे उपरांत कितें जालें पळया म्हाका तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो ह्या वेळार कितें म्हणा लागलो जेजू ताका तूं बरो जालाय तूं नितळ जालाय आनी मुखार पातक करिनाका पातक करशी जाल्यार पयलेंच्याकी चड विदोळी तुजी जाताली पळया पातक तितलें सुलभ ना मोगाचें न्हू पातक आमी खेळ्ळे उपरांत ताचे कॉन्सिक्वन्सास
आमी बघत जाय पडटले. जायते जाण म्हणचे हांव पातक रडला, कुमसार जाला पाना त्या पातकाचे कॉन्सिक्वन्स तुवें बघी जाय पडटले. त्या देखून मगाच्यान हांव केदाळे म्हणचे आसा वयर उडयलो पातर वयरूच येता की म्हण विचारलें ना सकयल पडटा. तर तुजे कश्ट तुजें तें कितेंय बंदड जाल्यार तुजें तें कितेंय ब्लॉकेज जाला जायते जाण आपणे रेतेरी गेल्या कडेन म्हणजे 5 वर्सां जावं काम ना पद पयलें बरें आलें पद बरो आसतना गो चलोय परकलो चेरको भुरगो म्हणा एक तरणाटो म्हणा लागलो तुलो हांकार आलो फादर हांव कितें मुखार उलयलो फादर हांव कडेन बरो सम्मान ना. मागीर ताणें म्हाका एक सवाल विचारलें घालें कोताय तुमकां हांव कडेन बरो सम्मान नासतना देवा कडेन सम्मान आसल्यार पावता गे फादर म्हणजे ब्लॉक काडूंक म्हणा लागलो. हांव कडेन बरो सम्मान नासतना देवा कडेन बरो सम्मान दवरूंक पावता गे. हांवें म्हळें कितेंय जावन कसलेय जावन आवय ती आवय तुका बऱ्यान तिणें जल्म दिला वच आनी 8-10 पट तिच्या लागीं जाता जाल्यार वचून दोनी पांय घट्ट धर आनी सांग सुकला हांव म्हणजे आवय हांव सुकला पळय तुजें कशें ओपनिंग जाता की ना की पळय म्हूण सांगलें. बायल म्हणा लागलें पात्रांव कितें सांगता आयकताय. फादराक हांवें कितले बडी सांगलें आवय केंडी नाका आवय विरोध वचनाका तो समजूंकच समजना फादर म्हणा लागले. मगाचे भावन आनी भयणीनो जायते बडी आमी बंदड आमचेत करून घेता पाश्चात्ताप पावूंक आमी खुमसार जाता पूण पाश्चात्ताप पावून एक निर्धार घेवंक जाय आमी पवित्र जावच्या. जॉन बाबा पवित्र तो पवित्र देव इस्रायेलाचो सुटका सोडवण दिवचो आमचो देव. त्या देखून सुटका सोडवण दिता केन्ना आमी बरे निर्धार केल्ल्या तेन्ना आनी तो मनीस जेजूक मेळ्ळो आनी जेजू म्हणा लागलो आनी मुखार पातक करिनाका. तर पातक करिनासतना रावच्याक आमचे निर्धार गरजेचे केल्ले ते निर्धार आमी थोडे बडी सुकोन पडोंक पुरो हर एक घडी सुकोन पडचे न्ही तो कोलो निर्धार तो वॉट इज द डिसिशन परकलो म्हणा लागलो फादर म्हाका बारीक ब्लॉक आहात फादर कितें करचें म्हण कळीत ना म्हाका थोडी आळसाय जाता फादर आळसाय जाता कितें करचें म्हण हांवें एक खंय नॉर्वे वचोंक एक एप्लिकेशन घालां फादर येवच्याक हांव राखोन आसा आळसाय जाता की कित्याक म्हाका मागोवंक जायना फादर आळसाय बघता नाका म्हण बघता. हांवें म्हळें आज 2 वरार बलमाटा लागीं तें ऑफिस आसा पळय थंय तुजें नॉर्वे विजा आयल्या खंय म्हळ्यार तूं हांगा वगेत बसताय म्हज्या कडेन उलोवंक बसताय फाटले पांय दिवन धांवना हांवें म्हणे तें धांवता तें तुका गरजेचें हें गरजेचें न्ही म्हूण दिसता तुका तुजें जिवन बदली कर पयलें आनी देवा लागीं माग बरो जा आनी ताचे उपरांत तें घे आनी तुवें वयची स्पीड इन्क्रीज जातली. सगळीं आमी उबी रावया मोगाचे न्हू तो पवित्र देव. पाणसंको 48 पेज नंबर 42 ताळी भेटया संतोषाने गीत आमी गायन करया. तो पवित्र देव इस्रायेलाचो स्तोत्रेशी आसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तोत्रेशी आसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र 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 देव इस्रायेलाच्या स्तोत्रेशी आसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तोत्रेशी आसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. Alleluia Hosanna Alleluia Alleluia Hosanna Alleluia Alleluia Hosanna Alleluia Alleluia Hosanna Alleluia. पौला काणी सिलासाक बंधन ते सुटैले पौला काणी सिलासाक
बंधनले सोडले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवतो आयलोय बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवतो आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या छोटेशे आसनात वस्ते कसो देतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या छोटेशे आसनात वस्ते कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया तालियों बेटियां शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले रखले शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले रखले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते धरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाचो स्तुतीचे आसना वस्ते कसो देतो पवित्र देव इस्रायेलाचो स्तुतीचे आसना वस्ते कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया फुलडाय सगळं तुझ्या सगळे सगळं तुझ्या सगळं तुझ्या खालसान सगळ्या तुझ्या मनात होसाना ताळ्यान गाऊया हालेलुया जरा गाऊया मगाच्या 12 बेड्या सगळे बांधणार हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 स्तुती करा मगाच्या स्तुती करा वडा ताळ्या गंजा ते बांधपास तुझ्या कुडीत असतात गंजा ते बांधपास तुझ्या जीवान असतात हैजरीचा सगळे स्तुती करा वडा ताळ्या वडा बघा सगळे बरोबर जाऊच्या जेचे नाव जे छामाले रगत ह्या वेळा तुमच्या ते रोमछाग जेजू 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 जेजूच्या वरच्या नावात जे छामाले रगत ह्या बरक्यात देश भगवान वाडई जेजू वाडई जेजू ताका साहित्य बरोबर दे हालेलुया 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 एक घडी बाजूने आमचे हात काढ आमच्या काळजावय दवरया दोळे बंद करूया या वेळा कसले निर्धार करूंक तूं तयार आसाय पातक करिनासतना रावंगी या पातकान परत 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 गुमसार जावं
गोमसार जावन आसा पवित्र सक्रामेंत प्राचित असो दैवीक सकत तुझे देह वाडोवन दैवीकपणान सम्यान तुका नितळखन परत त्याच पातकान पडनासतना रावच्याक जेसून दिवचो उलो आनी मुखार फाथक करिनाका म्हणा लागलो त्याच प्रद्वासी त्याच प्रमाणे ताणें सुडका दिली सुडका सडवण दिली समारीच्या स्त्रियेक ताणें म्हणोंक ना जावंक पुरो पण जें कितें तूं करनासाय अशें तूं करनासाय म्हणटना सगळे जाणें उक्ते गेले त्याच प्रमाणे जाक्केवाक म्हणा लागलो जाक्केवा सकला देवोन ये आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय म्हळ्यार तसो अर्थ तितलोच तुज्या घरांत न्ही तुज्या काळजान म्हाका येवन रावंक जाय तुज्या काळीज नितळकन तितल्या ताणें काळीज नितळकन जालें कित्याक जेजू केन्ना पळयचें म्हण ताणें चिंतलें तसो व्हरतो निर्धार तसो निर्धार जावंक पावलो परमनंट साल्वेशन फॉर जक्केऊस एंड दॅट परमनंट साल्वेशन कितें करूं लागलें जाक्केवाक संपूर्ण परिवर्तन सगळ्या बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार संपूर्ण परिवर्तन जावन इतल्या मापान हांव पाटी दितलो आनी मुखार म्हाका कितेंच नाका कित्याक जेजूची व्हरती खाकूत जेजू व्हरतो मोग जेजू व्हरती दाया ताचें काळीज बरयलें तर म्हाका भावन आनी भयण अगुरी सॅक्रेमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन हर एक पडी आमी कुमसार वेताना आमचो निर्धार एकच जावंक जाय हाणी मुखार हांव हें पातक करचो ना आनी करचें ना आनी त्या वेळार कितें जाता म्हणल्यार उपरांत आमी पळयतले पयलें आर पाश्चात्ताप पावचें पाश्चात्ताप पाव म्हजीं पातकां आनी हांव करनासतना रावंक निर्धार घेता तयार जालो तो वेंचीक पद तयार जालो आनी उपरांत कितें कर लागलो मेड ए डिसिशन मेड ए स्ट्रॉंग डिसिशन निर्धार घेतलो ताणें हांव वेतालो म्हज्या बापायक म्हणटालो हांव तुजो पूत म्हूण लेखूंक तयार ना तुजो एक साकर म्हणा म्हाका घे पूण आनी मुखार हांव वेसो ना तुका सोडून हांव वेसो ना त्या खातीर तुज्या घरा हांव आयला फाटीं वचोंक न्हय परमनंट हांगा रावंक तर सम्या सांगता एक जावची येवच्याक आनी त्याच वेंचीक पुतान आपल्या बापायचो पूत म्हणून दाखोवच्या खातीर कितें दवर घेता ताच्या पेंगठार एक ल्हानशी सुरी आसली आनी पती आसली त्या पतयेन ती सुरी घालची आसली कशें आमी पिस्तूल घालता हांव तशें आनी बापायन पयस जावन येताना पळयलें आपल्या पुतान आपल्या बापायचे ते हक्क पूत जावन जियोवचे आपण बापायचो पूत म्हणचे ते हक्क ताणें उगडोवन घेवंक ना पातकांत पडलो मेळो जालो जाल्यार आपल्या बापाय लागीं आपलो पूत म्हणलें एक गुर्त ताणें दवरलो जावन आसा तित पोती आनी तातूंत एक सुरी आनी तें पळयलो बापूय म्हणटा ओ म्हजो पूत नाजाल्यार आतां कश्ट जाता आसले कित्याक तो विद्रोप जाल्लो तो सगळो बागेटो जाल्लो खांटो जाल्लो तो निंसनी म्हणटा आसलो पूण एकच एक सायन आज आमी सम्याची मनशाक एकच एक आमच्या थंय सायन कितें पवित्र स्नानांत आमकां मोरले मोर आमकां मारिल्ले मोर आनी तिरावण्यांत आमकां दिल्ले ते बळ अदीक पवित्र आत्म्याचें वर्तेपण परत त्या बिसायबान आमच्या कपला मारून घे हे पवित्र आत्म्याची मोर तुजेर मारता म्हणटा आसा ती मोर परत चड अशें करच्याक आमकां मेळिल्लो वर्त सॅक्रामेंट आसा सॅक्रेमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन कुमसार असो प्राचीत असो तर म्हाका भावन आनी भयणीनो कर एक निर्धार कर असलें पातकां हांव करचो ना ती करचें जाणते पडी आमी निर्धार करता कितल्या जाणांक आमी दुखयता मोगाच्यान कितल्या जाणांच्या जिवन ठप एंड ठप म्हूण आमी दिता रफ आनी टफ कसलें जिवन मोगाच्यान तुजें काळीज केलां कांय बोगाना तुजें काळजां दारूण जालां पातोर जालां पात्राटें काळीज म्हणटा आमी तडपडी तेजे काळजांत कांय बघना तली काळजां आमची जावंक नजो मोगाच्यान त्या खातीर निर्धार घे आयचे उपरांत हांव कसलोय कठीण शब्द वायट उलोवणें खोटें उलोवणें मेळिल्ल्याक आमी वायट उलयता आनी शब्द आमकां सवयर पडला कितें सांगचें बॉम्बे एकलो म्हज्या सांगता आसलो तो कार सोडटाना कोणूय एकलो मुखार आयलो तो नाका जालो एक वायट शब्द दितालो हांवें ताका सांगलें अंकल तूं कार सोड म्हाका ड्रायव्हिंग येता तूं निकळ हांगा धांवन म्हण कार तुजें जावंक पुरो पूण तूं यूज करताय शब्द तो म्हाका मेसवाना म्हाका न्ही तुज्या देवाक मेसवाना हांगा स्टॉप टू डेट सेल्फ त्या दिसान हांवें ताका तो शब्द उपयोग करचो पळोवना म्हाका दॅट इज निर्धार दॅट इज डिसिशन ह्या फाटी हांव ताच्या सांगता आसलो फुडल्या फाटीन सांगलें ह्या फाटी हांव आसलो एकच एक फाटी ताणें हें केलो उद्वेग केलो आनी ताका नाका जाल्यार गाळी दिवची आसले तो खंय वता की आनी एक कडेन आसा तो पूण हो मेळ्ळ्या बरी गाळी हांवें म्हळ्यार तूं माकोवणें उगडान घेताय तुजी माकोवणें उगडान घेताय तुजे थंय तो करत संतोश ना
तुझे थंय तो उल्हास ना, तुझे थंय माकोवणी ना, पवित्र आत्म्या सगत तुझे थंय काम करिना म्हण सांग. मग ह्या बडे त्यास पिरके जे म्हाका रेते दिवंक आसले त्या वेळा तो म्हणा लागलो, फादर तुम्ही म्हाका सांगले एक एक शब्द आनी उडास आसा फादर, ह्या बडी त्या रेतीर तुम्ही एक बडी येसय म्हणा मागले ऑरले पिरगेजी मालाड आनी तुम्ही आयल्यात म्हाका इतली खुशी जाली फादर. कंप्लीट हांव बदलला आणखी बदलात हांव फादर. थोडे ना बगसणाचे आसा ते हांव खंडीत जावन दोन दवरचो ना. मोगाच्यान दॅट इज कॉल्ड चेंज, दॅट इज कॉल्ड आमचें तें जावचें परती बदलावण. तर कर एक निर्धार, कसलें जावन ल्हान जावन व्हड जावन मोगाच्यान निर्धार करिनासतना रेतीर जावन पाटी वचनाकात. खंयच्याय रेतीर हांव गेल्ल्या कडेन येदोळ आमच्या त्या रेतीर जावन कितें म्हण एक नवें शिकोवण हांव हाडून येता. कित्याक हांव तांचें हांव शिकता. त्या देखून खंयच्याय रेतीर वतना हांवें म्हणच्या हांव रेतीर दिवंक येवना, हांव रेतीर करूंक आयलां, तुमचें हांव शिकोवंक आयलां. म्हज्या भावनान बिणे हर एक रेतीरींत हांवें एक दोळ निर्धार केलो जाल्यार हांव इतले रेतीरी केल्यो, हांवें तितले रेतीरी केल्यो, पूण बदलावण कितली जाली? कितले तूं बदलावण जावच्या निर्धार केलाय? कितलो बरो आनी बरें तूं जालाय? जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जायचे म्हण आमकां सांगला. आमी कितली बरी जाल्या, आमची उतरां कितली मोवाळ जाल्या, आमची उतरां कितली कणवळची जाल्या, आमची उतरां कितली सॉफ्ट जाल्यान. पळया सांगूंक आमकां उबा घेरत्यान पळया तसली उब आसली जाल्यार आमी केलो निर्धार वर्त्या तरान आमी जिवंक शकतले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून आमी आसूंक पुरो आमचें जिवन तडबडे आमी अनंत तरेच्या उद्वेगांत ताळण्यांत ओडण्यांत जियेल्या, पूण तांतू आसोंक न्हय. संपूर्ण तरान नव्यान रुपीत जावच्याक देव आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. सगळीं बसा मोगाच्यान बसा. लास्ट 10 minutes 3 points तुमच्या मुखार दवरतलो. फर्स्ट वन, रिपेंट, पश्चाताप पाव, कर एक निर्धार. पळया तुझ्या रेतेरी जावन भायर वतना आमच्या त्या कालमाडी हिग वलंगणी बायच्या पुनशेतात हांव गेला, आज ती रेतेर केल्या. हांव आनी मुखार एक वायट शब्द उलोवचो ना. आतां तुमकां बारी हें जावंक पुरो पाद्राबान खालें काय त्या मनशाक सांगलें तो कोलो शब्द उपयोग करता. तुमचे क्युरियोसिटी मागीर दवर बसनाका, चिंचन नाका. सांगता हांव युजली म्हाका तें लायकच ना सांगो, पूण हांव तुमकां सांगता ताणें केदाळें कोणी मुखार येताना त्या मनशान सांगचें माधुर्य. हांव म्हळें अंकल तुका कोणें शिकयलो शब्द? ना सवयर पडला. अरे सवयर पडला म्हळ्यार तोंड दाम काटारांत आसलो तो. हांव तूं काटारांत न्ही, तूं गाटारांत आसाय म्हूण सांगलें. तूं गाटारांत आसाय, काटारांत न्ही तूं. कित्याक म्हळ्यार तसले शब्द आमी हेरांक उपयोग करूंक ना. कसो करताय तूं? ह्या पटींतलो वेल पॉलिश्ड, हांवें कांय सांगो ना, वेल पॉलिश्ड. मागीर तसो म्हणा लागलो म्हाका आनी हांव तुमी सांगलें सगळें घेतलां फादर आनी जातालो. आनी एक एक पॉयंट म्हाका चेंज करूंक बारीक कश्ट हा. बगसूंक जायना फादर. आनी ताका बक्षिता कोण? ताच्या बायलेक येता. ताच्या बायल ताजें सांगता ना. आनी ते म्हळें अंकल तूं बक्षी मागीर पळय कळ्ळें मिरेकल्स जाता पळय देव करतालो. त्या देखून म्हाका निर्धार करात. हा रेतेरे उपरांत हांव उलोवचो ना, तोंड काडचो ना, जेवणसाराक हांव अधिकार दिवचो ना, जेवणसाराच्या प्रचोदनाक हांव वळख जावचो ना. पळया जाता करूं जायना. कित्याक हांवें तुमकां पयल्यान सांगलां आमचे कापुजीन फ्राद आमी आसा. काल हांव कितले तेंप उपरांत आयलो. कित्याक म्हळ्यार हांव रेतेरीन येता आसलो आनी अशें आसा सगळें म्हाका पळोवंक म्हणा लागलें तुका एक पळोवनचे आमचे बाग म्हणा लागले. आनी हांवें म्हळें तुमचें सांगता आसचें म्हजें वर्तें बाग. म्हाका तुमी मिस जाल्यात. रेतेरी खातीर हांव गेल्लो त्या देखून हांव फाटीं आयलां तुमचें सांगता. पळय रोजा म्हणालो खंय इतले दीस नाय तूं कम्युनिटींत, कोणें सांगो ना तूं कित्याक कम्युनिटींत नाय. तसो तांकां गेला म्हूण जाल्यार ताणें सांगली रीत पळय तुका मेळचें तें वर्तें बाग आमचें. आमी त्या रितीर उलोवंक शिकल्या जाल्यार कितलें बरें. रिपेंट 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 दॅट इज वॉट न्यूनेस. ते दळा आमी करचे हर एक आराधना आमी त्या मांडून हाडचे हर एक रेतेऱ्यो हांवें करच्यो रेतेऱ्यो म्हाका फळां बरीत करतले ना तर कोणाक फळां बरीत करचे आमी रेतेरी करच्यो. हेरांचें जिवन बरें करच्या. तुजें जिवन पयलें बरें कर, म्हजें जिवन हांव पयलें बरें करूं ताचे उपरांत आमी. दुसरें तुवें पश्चाताप पावल्या देखून कितें जाता पळय मोगाच्या भावना पळयलो. दुसरें आर इज रिन्यू. रिन्यू कितें? रिन्यू म्हळ्यार आमचें परिवर्तन. परिवर्तन रिन्यू म्हणटाना परिवर्तन. आमी लायसन्स रिन्यू करूंक वता आसा, घरचे आमकां सर्टिफिकेट रिन्यू करूंक वता आसा, डेपॉझीट सर्टिफिकेट रिन्यू करूंक वता आसा, टॅक्स बांदून ताका एक्स्ट्रा बांदून आमी परत 1 वर्स वाडयता. तशें रिन्यूवल जायते रिन्यूवल करूं आमकां वता. पूण आमच्या जिवनान आमी रिन्यूवल परिवर्तन करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां उरलं खंयच्या गेल्यार करनातल्यार एमिशन टेस्ट रिन्यूवल करिनातल्यार कितें जाता तुका फायन पडटा. ताका तितून धांवताय
हांगा कोण ना फायन ना कित्याक फायन ना हां आमी बघची इजा दूख समाधान ना ते फायन त्या खातीर रिन्यू तुझे जिवन आपुरबाय तरान तुवें रिन्यू करूंक जाय परिवर्तन करूंक जाय बदली जावंक जाय आणि त्यात ना द थर्ड आर इज व्हेरी सिंपल रिफ्रेश संतोष भरीत जा उल्हास भरीत जा सदांच वर्त्या मोगांची मोगाच्या भावनाने बेडीनो आमी चड आनी चड रेतीर करतना आमच्या थंय ते सले एक बोगस जाय हर एक बडी हांव रेतीर वता आसतना हांव म्हणच्या लॉर्ड थँक यू फॉर गिवींग एट अनदर ऑपॉर्च्युनिटी एट अनदर म्हाका आनी एक अवकाश तुवें दिलाय तो अवकाश जस्ट दिलाय न्ही ते अवकाश दिवन म्हाका उल्हास भरीत केलाय संतोष भरीत केलाय त्या खातीर आमी हर एक बटी संतोष भरीत उल्हास भरीत जावच्याक पश्चाताप पावन परिवर्तन जावन उल्हास भरीत आणि उल्हास भरीत जाल्लो उपरांत लास्ट आर फर्स्ट आर इज रिपेंट सेकंड आर इज रिन्यू थर्ड आर इज रिफ्रेश उल्हास भरीत जा संतोष भरीत जा हर्ष तृप्ती ಹರುಷದ ಹೊನಲು ಹರಿದಿದೆ ದೇವ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ म्हूण आमी गायता पळय तशेंच आमी आपूण बायतारान रिफ्रेश जाल्लो उपरांत कितें करता रिफ्रेश जाल्लो उपरांत आमी थंय वचना फाटी येता समार्याची स्त्री धांवली ती म्हणा लागली म्हज्या विशयां ताका सगळें कळीत आसा मेस्सिया आयला मेस्सिया मेळ्ळा तिणें सांगोना म्हजी सगळी जिणी म्हजी ताणें उक्ती कर दवरली म्हाका सांगलें म्हण तिणें सांगोना मगाच्या भावनाने बेडीन आपूण बायतारान आमी फाटी येवंक जाय रिटर्न आणि वेचीक पोत गेल्लो ताजी ती पोती आसली त्या देखून बापूय म्हणा लागलो वो मजत पुता एक सायन ताणें दवरलें आज आमी सम्या थंय एक जावन जियोवच्याक पवित्र आत्म्याची माकोवणी दरबस्त मापान जियोवंक जाय पवित्र आत्म्याची माकोवणी जियोवचें म्हळ्यार कितें सम्या लागीं येता आसतना नितळ निर्मळ काळजांत आमी येवंक जाय मेळेपणा लागीं सम्याक कांयच करूंक ना आमी मेळे आनी परत सम्या लागीं नितळ जावंक गेल्लो उपरांत परत येवन त्यात मेळ्यांत आमी लोळचें न्हय त्या खातीर मोगाच्या भावनांनी बेडीन बागेवंत हप्तो इतलो आपुरबायेचो तो हप्तो फाल्यांच्या दिसा त्या ताळयांच्या आयतारा थावन नेक्स्ट इस्टर म्हणसर आमचें रिन्यूवल असें जाय की सगळें बरीत वी नीड टू हॅव दॅट रिजरेक्शन आमी परत उठत जाय पुनर्जीवन जाय सुडसुडाचें जाय पातका विणे जियोवची जिणी आमची जाय आनी तेन्ना आमी करचो हर एक निर्धार फळां बरी जावच्याक सोमी आमच्या सांगात आसा म्हणल्यार आमी विसरोवचें नाका सोमी आमचे एकळ जाग्गे वाग तितल्या पातकी मनशाक संपूर्ण तरान त्याच घडये ताचें रिन्यूवल करूंक जालें जाल्यार आनी त्या देखून तो व्हडा संतोषान तो रुखान देवलो उपरांत ताणें रिन्यूवल केलें न्ही थंय रुखांचे जो म्हणटा आसतनांत त्या सिकामोर ट्री त्या रुमडीच्या रुखार आसतनांत तो म्हणा लागलो सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय तितल्यारच ताचे काळी नितळ निर्मळ जालें रिन्यूड केम डावन रिफ्रेश कंप्लीटली त्या देखून व्हडा संतोषान ताणें जेजूक स्वागत केलो आनी रिटर्न विथ ग्रेट पावर तो म्हणा लागलो हे दळ हांवें खाण गेला हे दळ हांवें दोगो दिला हे दळ हांवें लुटला हे दळ हांवें फाताक केला आनी मुखार हांव करचो ना म्हज्या आसुल्ल्यान दितालो आसुल्लो अर्दो वांटो दितालो मात न्ही कोणाकय दोगो दितलो 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितलो म्हाका मस्त इंटेंशन आयिल्लें ह्या रेतीरीन एक 11 रेतीरी आहलो म्हाका ह्या 11 रेतीरीन इतलें व्हडलें बंडल जालां म्हजें आनी पुरो हाडून येता हांव येताना कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी मंगळाराच्या बुधवाराच्या आराधनांत आनी शुक्राराच्या आराधनांत ती विणवणी हांव दवरतालो म्हण ताका सांगलां कित्याक थंय वाचूंक गेल्यार पावना टायम आसना आनी ह्या विणवणेन मोगाचें न्हू सगळे विणवण्या वाचता बसून ते वाचता पुरो विणवण्या वाचल्या आनी तांकां एकच एक हांवें सांगलें तुमच्या विणवण्यांत म्हाका पळोवंक मेळटा आमकां कोणे पयशे दिवंक आसात ताणें दिवच्या खातीर आमी मागता पयशे दिवच्या खातीर आमी मागता पयशे बेगीनच दिवं दी म्हाका गरज आसा पूण हांवें एकच एक इंटेंशन पळोवना हांवें दिवंक आसले पयशे दिवंक म्हाका देवा आदार दी त्या वेळार म्हाका भोगलें एके वेळा हांवें कोणाचें रीण काडलें जाल्यार तें फाटीं दिवची गरज ना म्हूण दिसता म्हूण
म्हळ्यार एकच एक इंटेंशन हांवें तें सांगूंक सांगलें हांवें खंय इंटेंशन पळय एकच एक एकलो मात्र एक लिस्ट हाडून आयलो एक लिस्ट हाडून आयलो कित्याक की म्हळ्यार ही लिस्ट तुमचे कडेन दिता फादर तुमी सक्रमेंता मुखार दवरा कलिगोताय ताणें लोन काडलां कितले जाणांचें 11 जाणांचें 30,56,000 ती लिस्ट करून हाडून आयलो कोणा कोणा कितें कितें दिवचें म्हण केदाळा कोरोनाच्या टायमार मागीर तो म्हणलो हांवें विचारलेलें कितें जालें हें कोणाचें हें कोणाचें म्हज्या भावाचें तिचें हाचें म्हण ओट्टो 11 जाणांचें आसा मागीर हांव ताका विचारलें केदाळा हांवें कोरोनाच्या पयलें फादर कोरोनाच्या पयलें तर आनी तांकां गरज ना आसा फादर पूण कितें जालें तुका कांय मेळोना ना फादर कोरोना टायमार ताचें सेल्फ बिजनेस आसा ताणांत बॉम्बेंत ताणें मेळ्ळो म्हाका आनी तो म्हणूंक लागलो फादर बरें आसा फादर म्हाका कोरोना टायमार दीस रात म्हळ्यार काम केलें फादर मागीर वय मेळ्ळें फादर बरे पयशे जाले फादर बरें इनकम जालें फादर ते दाडा तुका फाटीं दिवे येताले न्ही बाबा त्या दाडा म्हाका येयल्लें बगलें म्हजें खाली सिंगल फ्लोर घर ताका आनी एक माळी वयर घालून तातूंत रेंटाक दिलां फादर पडपशा म्हळ्यार ताका पडपशा आडव्या त्या लोक कितलो कश्ट ताकोना तुजे पयशे तुका दिल्यात गरजेक म्हण आनी तूं फस्ट वचून ते पेड कर फस्ट येता ताचे उपरांत वचून तें वतें लोअर कासरगोडान आल्फा म्हणलें एक रिसॉर्ट घाला ताणें हांवें म्हळें कांय खांत येना रे तुका कांय खांत येना तुज्या काळजान मनांत काले म्हण चिंतलाय आतां येना काडली पिनली आनी काडून उडयल्याची लिस्ट तुजी लिस्ट ना पयलें दी आनी मागीर येवन सोम्या कडेन उलय म्हण सांग इल्ले म्हणे दिवे येताले न्ही एकल्याचे 7 लाख घेतल्यात मोगाचे न्हू कितल्या 2020 घेतल्यात ताणें आतां 25 त्या मनशा तर गरज ना आमकां तें कळीच जायना त्या देखून आमी कितें करता म्हणा म्हाका येवं कसलें येवं दी म्हाका येवं कसलें म्हजें बरोवन दी आनी एकलो मेल्यार म्हाका कांय पडोवन वचो ना मोगाच्या बारान पळय आमी तें पळय तांचें दूख आमी गळयता पळय तें आमकां ब्लॉक करता आमचें सगळें आनी आमचें कितें प्लॅन आसा ती ब्लॉक करता कित्याक म्हळ्यार हेरांच्या दोळ्यांत आमी दुखां गळोवन दी आनी एक म्हणा म्हज्या कडेन नाम फादर दिवं ओके दॅट्स ओके म्हाका देवा कडेन दिवच्या खातीर म्हाका दिवचे फादर दिवंकूच जाय आनी एकली म्हणा लागली दोगां मोगारले आनी म्हजे कडेन इल्ले पयशे घेतल्यात फादर पूण तांचे कडेन नान फादर तांचे दिवच्या खातीर आमी मागया तांकां मेळच्या खातीर मागया बरी मासली मेळोन फादर मासली मेळोन तांकां बरी मासली मेळ्ळी जाल्यार म्हाका मेळटालें फादर दॅट्स अ गुड आर्ट हें कांय ना काणोवचें भितर दवरचें दिवची गरज ना काल्याक दिल्ले तुका सोडाल्ले दिल्ले म्हणटा थोडीं जाणां मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमचें काळीज तें न्ही देव पळयता जायते जाणां आमकां कळीत ना कितेंय आमी दिवंक आसा कसलें देव हें दिवंक आसा इल्लें कर दिया कित्याक आमी आमच्या निडाक काण घेवन आमच्या ग्रिडाक काण गेलें जाल्यार आनी एका मनशान थंय मरचें न्ही त्या खातीर रिपेंट रिन्यू रिफ्रेश रिटर्न जाग्या बरी म्हणा लागलो 4 वांट्यानी पाडी दिता मात न्ही अर्द वांटो इकून दोबळ्या दिता दॅट इज वॉट द रिटर्न टोटल रिटर्न फ्रॉम द हार्ट आनी तशें जायचें आमची आराधना आमची मिसाचें बलिदान द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द एवकरिस्ट एंड्स एवकरिस्ट हांवें सांगलां की ना म्हाका गोत्तू ना आखेर करचे पयलीं सांगता मात तेरेजाच्या कोयंताक एकल्या अमेरिकान अब्राहम लिंकनान एक दीस फोन केल्लें काय तांच्या कोयंतान मिसाव येतालो ते दीस मिसाव ताणें फोन केलें आनी त्या दीस म्हाका दिसता काही टायमींग चेंज आसा म्हणून ताणें फोन केलें आनी विचारलें काय वॉट टायम डज द सर्वीस बिगीन द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज एवकरिस्ट एंड्स म्हणा लागली काही सिस्टर तिका गोत्तो न्हू कोण म्हणून तिका घालें तिणें म्हळें द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज एवकरिस्ट एंड आगिलो राग आयलो हांव अमेरिकाचो अध्यक्ष म्हाका तशें जाप दितात की म्हणा लागलो तापडतो आपल्या कार काडून गेलो मीस सूर जालें मिसाच्या बलिदाना भागीदार जालो मीस जाले उपरांत सीदा उठून पार्लराक गेलो कांपीण दामली आनी थंय सुपिरियर आयली अब्राहम लिंकना पळोवन म्हणा वॉट हॅपन प्रेसिडेंट तो म्हणा लागलो खंय आय रँग अप टू युअर कॉन्वेंट तुज्या कॉन्वेंटाक हांवें कॉल केलो सकाळीं कोणें काण गेले आनी तिच्या कडेन विचारलें वॉट टायम डज द सर्वीस बिगीन तिणें म्हाका उलटी जाप दिल्या कितें उलटी जाप द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज एवकरिस्ट एंड्स आतां सिस्टर गेली बुकान पळयलें कोण असो टर्म म्हणून ते जावन आसलें सिस्टर शालिनी सिस्टर शालिनी या हांगा येयली ती येयना आयली हाल म्हळ्यार प्रेसिडेंट म्हणटा तुवें ताका उलटी जाप दिल्या खंय उडापे उत्तरां म्हणटा आमी उलटी कसली उलटी जाप तुवें कालें म्हळें खंय ताका द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द एवकरिस्ट एंड या वॉट इज रॉंग इन दॅट म्हणा लागली खंय अब्राहम लिंकनिकार पळोवन सुरू जालो सुपिरियर म्हणलें खंय जस्ट एक्सप्लेन इट तो म्हणा लागले खंय आमच्या एवकरिस्ताचें बलिदान जेजूचें मांस आनी रगत सेवुल्ली आमी
भायर वतना आमची सेवा आरंभ जाता एवकारिस्टांत न्ही एवकारिस्ट आमचें कितें कोताय एवकारिस्टा लेक्शन आमची सेवा तेंत बंद जाता begins as soon as the Eucharist ends. जेजून कशें ताच्या मांस आनी रगत त्या कुर्सार आमकां दिलांगी त्या निमण्या जेवणार आमकां दिलांगी तें आमी मोड दिवच्याक आमचे हर एक पवित्र कार्यां जाल्ल्या उपरांत आमचे सर्वीस सेवा आरंभ जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. बेस्तेदा तोळ्या लागीं कितले वर्सां राखोन रावलो कितले वर्सां पुरा सण जावन ना कित्याक जाल्ली कोण ना लास्टाक चिंतलें ना घरा वतालो आनी कोण म्हाका सांगा म्हण जाल्यार त्या वेळा सयत निरास बगल्ल्या वेळा सयत आमी केदाळे म्हणटा न्ही बरो वसो आमकां निरास करिना सांगल्यार पावना तो आमी जिये जाय आनी त्या बरोवशांत आमी जियेत आसतना आमी सुटसुटी जाय 38 वर्सां निरास जाल्लो जाल्यार सोम्यान ताका सोडूना आमकांय खंयच्यान ती आमी निरास जाल्या तर आमची तकली जाय ती आजड हांवें भरल्या तर समी आपे ताणें म्हणटा निरास जायनाका चंचल जायनाका कांगाल जायनाका हांव आसां तुजे सांगाता एवकारिस्तांतलो जेजू आमचे मुखार आतां येतालो. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಟಡಿರೋ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸದಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾತಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ,
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಇಡೀ ನರ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಮಾಂಸ ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಎಲುಬನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ, ಖಂಡಿತ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಉತ್ತಮವಾದ ತಾಯಿ. ಸೋಲಿನ ಸಮಯ ಸೋಲು ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಮಜಸ್ಲಗಿರಾವ್. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗರೆದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ನೀವು ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನೊಡೆ ಒಂದಾಗಿರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗೆಳೆಯನಾಗು. ಸಂಶಯದ ಸಂಶಯವನ್ನು ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಧೈರ್ಯವಂತ ವಿಶ್ವಾಸದ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲ. ಅದ್ಭುತ ಶಾಲೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಹತ್ತಿರವಿರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸು. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿಸು. ಅಮೂಲ್ಯದ ರಕ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಆತ್ಮವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಅವೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು, 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 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ, 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 ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಪೂರ್ಣ ಜೀವ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನೋವುಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು, ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದ್ಭುತ ಶಾಲೆಯಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಬಿರಿಯಲು ಬೇಗ ಶಕ್ತಿಯ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಅಮೂಲ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವು संभाळली स्वामी. माझ्या कुटुंबा जायದಲ್ಲಿ बरे पडतोती, माझ्या कोडी जायದಲ್ಲಿ बरे भलाई केली, माझ्या समाधान दे, माझ्या जीवनात सगळे पश्चाताप नवे सामकच्या समयात तुझ्या वत्या जीवित आम्हाला वाढलेले कर. हालेलुया जेजू, हालेलुया, हालेलुया.
sabalanda bakaria chede sabaria jadela bala 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 gloria malaraka 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 hallelujah 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 gloria hallelujah Jesus Jesus gloria hallelujah hallelujah yes 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 bane bane same arande nana batte nana alakisiri nana bagisiri same hallelujah 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 yes 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 na bale rakta ee samadali sampanaagi navna raavsali ee samadana adyantavagi ne sabal same hallelujah 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 aradare same aradare same aradare same jodona salisame hallelujah 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 समय मगर आम्ही असा म्हणजे सगळ्या दुखांत माझ्या कष्टांत माझ्या समस्या समय म्हळ्यार उतर एकच ये म्हज्या लागीं ये त्याच वर त्या उतरान ताणें म्हाका आपयलां सगळे मेळ्या जायते जाणां मेळ्या कित्याक तो समय आमकां वर्त्या तरान पोसता तो समय आमच्या संगत रावता आनी म्हज्या हर एका समस्यांक म्हज्या कश्टांक म्हज्या पिडेक जाय जाल्ले परिहार तो दिता हे भोगप आमचें तें आसोंक जाय मोगाचें भान आनी भयणीनो त्याच वर त्या भोगपान आतां आमी आमची तकली बागोवया सम्याक नमस्कार करया सम्या मुखार सर पडोन म्हणया सम्या हांव तुजो आनी हांव तुजें तुज्या मुखार सर पडोन नमस्कार करता Tu moço ácio, tu moço raconda, tu moço movai. समजा हिरो म्हज्या सगळ्या जिवनांत म्हाका कोण आसना तो नातल्यार जातालें म्हजें जिवन झिरो Tu moço आसरो moço raconda tu moço movai tu moço त्यास तुझ्या देवाक वर्त्या तर आराधन करूं मेळिल्लो वर्तो अवकाश तुवें घेतलाय देव आपल्या मोवाळ मोगान तुका राखतलो सांबाळटलो आनी त्याच त्या मोगान तो आमकां पोशीत करतलो सगळ्यांनी आमी उबी रावचें मोगाचें न्हू सर्व आमी उबी रावया ह्या वेळार समेचे तुमचे दिश्ट कंसया एक मोतीन दवरा मोगाचें न्हू मार्कस वांजेल 11 अध्याय 23 आनी 24 वोळ आमकां भोव अपुरबाय तरान सांगता बाबाडटान तुमी येया जो कोण बाबाडटात आसा 7व्या काणांतलो बाबाड ताचे थंय आसून ह्या पर्वताक ह्या रुखाक हांगा थंय वचून पडोन म्हळ्यार ताच्या बाबाडटान ताणें पातयल्लें जातलें आनी त्या बाबाडटान तुमी मागशात तर तुमी मागलें तुमकां मेळटलें म्हणना तुमी खाशी जाया आनी तें तुमकां मेळटलें जायते फुडें आमी मागता आमकां क्लेम करूंक कळीत ना तें आपणावंक कळीत ना त्या दोगांय म्हणटा म्हाका तें जालां हें जालां तें जालें जेजू तुवें म्हाका गूण केलाय तुवें म्हाका गूण केलाय म्हणले पातेनी क्लेम इट क्लेम एवरी हिलींग एवरी गुडनेस ऑफ द लॉर्ड क्लेम इट हें म्हाका तुवें केलाय त्या खातीर आमकां जायत्या जाणांक बरेंपण पळोवंक कळना मेळ्ळ्या स्टेपांक आमकां अजापां दिसनात कित्याक वी डू नॉट नो हाव टू क्लेम इट आमी सांगता तें आसा विनवणी आसा हें आसा तें आसा पूण मोगाच्या भावान बेडिनो सम्यान म्हणल्यार आसा तूं पातयोन तें मागशी जाल्यार तुमकां तें मेळ्ळांच म्हूण चिंत मेळटलें मात्र म्हणना मेळ्ळांच म्हूण चिंत आनी त्याच बरोबर पयलें जोहांचो पत्र चॅप्टर 5 वर्सेस 14, 15, 16 आतां आमकां पळोवंक मेळटा परत कितें म्हणटा तुवें मागलें तुका मेळ्ळां म्हूण मेळटलें म्हणून तूं चिंतून त्या प्रमाणे मागशी जाल्यार तुवें मागच्या आदींच तुज्या बापाक कळीत आसा आनी तुजो बाप तुका तें दितलोच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मग चबान बिन बो अपर बैतारा ती बसवणी गेया किती आगे ती बसवणी आणि पातयणी आम काय ती पातयणी असल्यार हांवें पयल्या म्हज्या शिकोवण्या म्हणल्या बरी आमी चलता चलतना अजापाची अजापा आमी पळोवंक शकतले मोगाच्यान तर व्हडा संतोषा उल्हासान सोम्याची स्तुती आमी गावया आणि व्हडा उल्हास भरीत आमी जावया. सकळ संगाता मेळून गायन करया पूण तुमी बुकां सोदल्यार तुमकां मेळचें ना देखून संतोषान ह्या आराधनाचें गीत आमी भक्तीपणी गायन करया. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಡೆದರೆ ನಂಬದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರಕುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ पत्ते आणि तुका मेळटले म्हणटा पत्तेला हर एक अद्भुत जातले विश्वास दवर मागल्यार हर एक तुका मेळटले माग आणि पळय पळय मेळटले तुका दाराच्या मारल्यार दार उगडतलेच ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವ. ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 magdar aapka bendale magdar aapka sodidilla kasale kasale magdar aradhana bichchadanta bandhanavilla kasale block jasone vijay jason yavla mag jeduvade issa aradhanalli bichchadanta bandhanavilla studdiyalli beeladanta kodiyalla ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವilla ಜಾಗದೇರು ಬಾಧ್ಯಲಾಪುರ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಲೆ ಅದೈಸ್ ಮಿರಕದ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವು. ಜಾದೆಗಳು सगळे बनपास मिळून जगते सगळे बनपास विक्रम जयच्या नावानं परमेश्वर जयच्या नावानं सगळे बरं पण जाऊ द्या. जेजू हालेलुया जेजू 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 सगळे बरं पण आमका दी समय भगवान आमका दी समय आम्ही मागता समय आमका तो जाय समय जेजू जे सगळे बंधन बनपास सगळे निघला पडा. हालेलुया 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 हाले स्तुती करा कसले बनपास तुमच्या जीवनात असतात. बियानागा कामा मिळवून जाय, त्याबरोबर तुझे घर जाऊन जाय, तुझे जायते कष्ट नष्ट आर्थिक समस्या असतात किती सगळे कुटुंबात समाधान सांग जेजू सांग. हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू जेजू सांग 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 सगळे तुझे कष्ट सांग जेजू स्तुतीत सांगताना जेजू दितालो किती आम्ही मागले जाऊन असा अन्नात आपले दुकान गोळून सांगताना समयाला ताका दिलो ना म्हणल्या जे ताका बुरकोच ना म्हणल्या वाळीत ना म्हणल्या त्या अन्नाक त्या वेळा दिलो जाऊन असा आणि ताणे वर्तताना मागताना सगळे जेजू आमकां दितलो. हालेलुया 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 जेसू 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 आपाय आपाय जेजू आपाय जय जवाच्या नाव जेसू जेजू जेजू सांग जेजू सांग जेजू आमकां जेसू जेसू जेजू को वय जेजू जेसू 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 मातारा दिनसो जेजू आमकां पळोवचो जेजू आमकां आपोवचो जेजू गुरपेच्या देणारे बसचो जेजू एकलोच
एकलोच सगळं कुर्सार मरण म्हाका आनी तुका जीव दिलो देव सगळे आपले जिवीत आमकां समर्पित केलो जेजो ओ जेजो 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 दोनी हात वयर करून सांगात परत एवढे कापेव्या जेजो 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 ओ जेजो हांबळ जेजो म्हजे कश्ट पळय म्हजे पिडा पळय म्हजे वळवळ पळय जेजो म्हजे सुख संतोष दुःख हर एक तुका दिता जेजो ओ जेजो 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 सगळे आमी बसया मोगाच्या सम्या मुखार आमी आसा जिणयेंत कांगाल जाल्यार हांव सांग बरो खंदी दुकानांत आमी बुडले हांव सांग बरो सगळ्यांच म्हज्या माथ्यार कोसळण पडला म्हूण आमी चिंतून आसा हांव सांग बरो एका रितीर देवान केल्ले सर उपकार बरेपण आमी वर्णुका साध्य जावन हेरांक म्हाका थोडे मेळ्ळा म्हणल्या त्या व्हडपणांत हेरांच्या जिवनाक हांव कितलेशे पटी आघात दिता कितलेशे पटी ताच्या जिवनाक कुडार मारल्या बरी मारता जेजू म्हणटा जिणयेन कांगाल जाताना हांव आसा सुखा दुखांत बुडताना पिडेंत वळवळटाना नश्टांत आसतना ना नंतरची विदवळी सम्यातान पयस वचें सम्या सडचें ना नंतर इतर सक्तेन सांगता एक जावन आपाली पा म्हणल्यार बरी सम्यातान पयस वचून रावचें निर्धार करचो ना कितें केल्यार चलता म्हणल्यार एक लॅक्सिटी ऑफ लायफ कितेंय जाता कशेंय केल्यार जाता म्हाज्या भावान आनी भयणीनो सम्यात हें आसतना सम्या सांगता आसतना ती वर्ती जर सम्यात दिवची जावन आसा म्हाका उंचल्या म्हणटा पावलां तर देवाक आनीकी चड वर्त्या मापानार गादी कालतो जा आनी कालतें जा विधेय जा देवाचो अर्थ मोकर जायत्या जाणां आमचे मिस्टेक कितें म्हळ्यार आमकां देवान बरें दिल्ले उपरांत आमकां दोळे दिसनात आमचे दोळे बंद जातात कित्याक चेवचार राखोन आसता हाका एक पटी वण गेल्यार मागीर खंय ना कुरपेची जर देंवता पळया कुरपेची जरी आमी होगडोन घेता कित्याक थोडे जाणां आमकां वयल्या मट्टाक उंचल्या मट्टाक देवान पायता आसतना कळी जाय थोड्यांक तांच्यात सुखी देखून आमी परत पडटा आनी आमी कितें म्हणटा देवान म्हाका अशें कित्याक केलें देवान म्हाका अशें करूं आसलें हांवें मागल्लें म्हाका दिवना आनी मुखार हांव मागना हांव मिसा वसना हांव तें करिना हांव हें करिना म्हाका जेजू कोण म्हण गोत्तना सिस्टमॅटीक ब्लॉकिंग आज आमची जायते कंप्लेंट्स रेतेरी गेल्ल्या वेळार फादर तो मिसा गती ना मागना मागण्याक ना ताकाना हाकाना पवित्रपण ओगडोन घेवन आमी कांयच करूंक जायना म्हाज्या भावा आनी भयणी कोणीय जावन तो कितलोय व्हडलो जावं कितलो ल्हानसो त्या देखून जेवसाची विदळी समजून घेया एक मनीस बरें आतां मुखार वचोन कितेंय ताका चलोवणी आयली त्या वेळार तो म्हणटा म्हाका कित्याक चलोवणी आयली देवान म्हाका अशें कित्याक केलें जेवसाची विदवळी आनी त्या वेळार कितें म्हणटा आनी म्हाका नाका यस एंत जाय आसलें जेवसाराक तुवें थंय सांगचें आनी मुखार जेजो म्हाका नाका ताणें म्हाका कांयच बरें करूं ना तितलेंच बरो तुजी वळची जरी तो संपर रावयता आनी त्या देखून कितें जाता आमच्या जायत्या कुटुंबांनी खुरपेची जर वळची बंद जाता आमी म्हणूंक बरो हांव एकलो करता तूं सांगता आसाय तुमी करा सगळी एक कुटुंब जावन आमी करूंक जाय कोणीय जावन म्हाका भावनान म्हणो असले वितवळी आसली कुटुंबां मागात ह्या वेळा मागात तुमच्या घरांत मागणें करूंक ना तुमच्या घरांत एकवट ना तुमच्या घरांत समाधान ना ह्या वेळा मागात तुमचे सगळे कुटुंब जेजूक समर्पित करा आयच्या ह्या वेळा आमी आयकलें आराधनाले बिच्छದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಈ ಆರಾಧನಾ तुम्ही आसात मगाच्या भावना आणि भयणीनो
परत आम्ही संपूर्ण दरान आमकां सोम्या मुखार समर्पित करया गीत गायता आसतना कितें सगळे जे आटे विटे आसात कितें सगळे तुजे बंदड आसा बांदपास आसात ते सगळे ताका सांगून दी ताका दी आनी म्हणटा जेजू म्हणटा माग आनी पळय तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्यार दार उगडतले ते मागा नासतना मारी नासतना घट्टायेन मारी नासतना मेळचें ना त्या खातीर तुजे काळीज पिंजून तुजे काळीज संपूर्ण उक्तें करून त्या खातीर जोना प्रवादी जायाक म्हणटा आमी सगळ्यांनी मागोवंक जाय आनी राय म्हणा लागलो जिंदवारकर गोणयेची वस्तुरां न्हेसोन आमी मागया आमचे निनशर देव राखतलो त्याच वर त्या मोगान तुझे कुटुंब रक्षाक ह्या वेळा माग तुझ्या कुटुंबाक कितें बांदपास आसा बंदड आसा भुरग्यांक बरें बूद ना भुरग्यांची वायट चाली आसा वायट सवय आसात कामां नात आनी कितें बरें बढती मेळना ह्यांक सैरी करात थोड्या जाणां सैरीक आयल्यार ते सेट्ट जायनात कांय जाणां ते कोसळून पडल्यात असले बांदपास असले मागात जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता तस जेजू हांगा आसा तुका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता बरे बरे म्हाका तो वेंगेन घेता पाताक मुचे बक्षिता बक्षिले पातकाणी करे असं रावच्याक निर्धार कर जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पाताक मुचे बक्षिता जेजू 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 या वेळा जेजूचे नाव पळय जेचे नाव वर्ते नाव सच्चे बरे नाव कृपा दी जेजू तेच कृपा बरे जिवी जीवन जाग जेजू जेजू शताधिपती म्हणालो तुझा अधिकार मग कळीत असा जेजू पातका मोजी बक्षितो त्याच वेळा म्हणा लागली ती स्त्री तू म्हाका बक्षितलो जेजू मानके स्त्री त्याच्या दुकानी जेच्या पायां कृपा दी जेजू कृपा आमकां बक्षोवच्याक कृपा आमकां निर्धार करच्याक नवे जिवीत जिवोवच्याक बदलावण जावच्याक जिवीत पवित्र करच्या माझे जिवीत विचार ते आमकां गरजेचे उरलें कितें जाल्यार मागीर उपरांतलें पवित्र जावच्या त्या खातीर जेजू म्हणलें उतरां तेंच पहिले सदा देवाचे राज आनी करा ताची खुशी हर एका भुरग्यान पवित्रपणान जियोवचें हर एका भुरग्यान आत्मेक वाडावळ जावचें हर एका भुरग्यान विश्वासान भरचें त्या खातीर तो म्हणटा कृपेच्या देण्यानी हांव तुमकां भरतालो जिनेन कंगाल जाताना म्हळ्यार जेजू म्हणटा ताचे उतरां ते तांती दुखीन बुडताना कितलेय दूख आसल्यार हांव आसा हे म्हज्या लागीं म्हणटा तो सोम्या उलो मारता सम्याक उलो मारतना ना म्हणना कांयच म्हाका उणें तें तुजें बघाप कांयच उणेना क्लेमिंग इज दिस जिनेन कंगाल जाताना म्हाका कांयच उणें आसचें ना ताचें सांगत आसतना कांती दुखीन म्हाका कळीत आसा म्हजी खंत बेजाराय दूख सगळे तो खाण पयस उडयता सोम्या उलो मारताना ओय जेजू कांयच म्हाका उणेना म्हाका कांयच उणेना ताचें सांगत आसतना हर एक येतो दिता जेजू जेजू करो उल्हास करो सद्दां तृप्ती उल्हास बरी जावच्याक खुशाल बरी जावच्याक जीवन संतोषाचे करता जेजू पातका मोजी बक्षिता वय जेजू 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 म्हज्या जेजू आमच्या जेजू जियों कृपा दी जेजू जिवीत उल्हास बरें करो जेजू 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 आमच्या मंगळा कळवळच्या जेजू पातका मोजी बक्षिता सगळे म्हणजे पातका तू पसंत कानी तळखळ मुझे पासत मेलोय तू एकलोस्या
संवसारान मरण पावला आपल्या भुरग्या बसत मुसो बोरो गवळी तू आका गवळी त्यास निशवाक सदांच विषय दिजा उदकातो वर्ताय सरो दिताय करस मुसो समित दंस माझो समय करस माझो समय कळीत आसा मुचे पासत मेलोय तू मुसो बरो गवळी तो मुसो बोरो गवळी तू शेळयांक सदांच राखताय तो सदांच म्हाका राखताय तू करस माझो समय दंस जेजो करस मुसो समित Ale, Alleluia, Alleluia. Ale, Alleluia. Alleluia. Ale, Alleluia. Alleluia. Ale, Alleluia. Ale, Alleluia. सांभाळ Alleluia. माझ्या कष्टाने माझ्या जीवितांत पाव Alleluia. माझ्या समस्यावत पर्यादे सम्या म्हाका सदांच पवित्र गा हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 38 वर्सांनी रास जाल्ल्याक सम्यान सोडूना समय म्हणा लागलो तूं चिंतूंक पुरो कोणी नाच म्हण पूण हांव आसा हर एकल्याक आमकां जेजूस सांगाता रावना म्हणल्यार बरें आसा म्हज्या जिवनान पळयता म्हाका हर एक वेळा हर एका भुरग्याचे कश्ट करून ताचे लागीं वेताना तो ना म्हणना ना म्हणना कितले जाणांचे जायत्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी तांकां शिकोवंक कश्ट लागले कितें जाता कोणा म्हण सांग चिंतून आसली उपरांत तांच्या आवय बापायनी करचें फना आनी म्हणटात फादर देवान आशिर्वादीत केला देवान आशिर्वाद केला म्हज्या भावान आनी भयणीन आमी खंयी आसूं दी देवाचे आशिर्वाद जावंक जाय खंयच्या जाग्यार आसून हर एकल्याक आशिर्वाद जावंक जाय टू बिकम ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स to have that great trait of becoming a blessing त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां कळीत आसा तुमकां लोकांच्या वांजालान तो म्हणटा सिराप तेल्यांक तूं आशिर्वाद जा तुजे अशें निंदा करता तुजे नाका उलयल्ल्यांक ताच्या खातीर तूं माग माग त्या खातीर आमी विणवणे घेवचे जायते विणवणे ते व्हडले बंडल काणून येवचे जाल्यार बेश्टें काणून येवचें न्ही जडाय उणी आसा म्हणनी तांची सगळी जडाय काणून येवन सम्या लागीं आमी दवरचें तें त्या खातीर आतां कोणें सगळी तुमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू मागिल्ल्यान आमी खंडीत जावन आमी ग्रेस्त जाता तें देणें कोणेंय तुजें तो सोरूंक जायना मोगाचें न्हू मागण्याचें देणें एक मागणें जावन त्या मागण्यान तुमी आसतना जायते फुडें चिंचा आसा ही लायन व्हड व्हड लांब 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 जाता थोडे व्हड चिंचा आसा कितली लायन गाय म्हण पूण परत म्हज्या मती उजवाड जेजून अर्स आसा हांवें तांकां धाडलां कितलो वेळ म्हूण विचारी नाका त्या खातीर मोगाचें न्हू रेतेर सांपले उपरांत जायते जाणांक कोरिस्तांचे तकले दोन मागता आसतना दिश्ट पाटीं कोसोन पळोवना कितलीं जाणां आसात म्हण देवा तुवें दिलाय देवा तुवें म्हाका पावो केलाय तांकां आशिर्वादांनी बरें म्हण मागचें जावन आसा कित्याक देवान तें दिवचें मोगाचें न्हू तुकाय तें देणें दिलां तुज्या मोगाच्या खातीर मागो जावंक बरो तांकां कश्ट आसा जावंक बरो तांकां नश्ट जाला जावंक बरो थोडी कुटुंबां तुमकां कळयता तशें कश्ट कोणाच्यांनी बगूंक सादना मारोळ गेल्ल्या वेळार एक स्त्री आयिल्ली आनी म्हणा लागली म्हजे कश्ट आसा तिचे कश्ट आयकून काळीज बेसां जाल्या मोगाचें न्हू हांवें म्हळें तिका न्ही साकी बाये असले कश्ट सोसून आज तूं ह्या कॉयर ग्रुपांत सिंग करनासाय देवाची स्तुती करनासाय कसलें वर्तें दरबार तुका देवान दिला ते कश्ट पळयतना मोगाचें न्हू सादारण म्हणटा कोणी जीव आसचो ना
तसले कश्ट तिणें पूड केल्यात, तसले कश्टाची उतरावणी ते गेल्यात. ती म्हणा लागली दीस येता येता देव म्हजे सांगता रावलो फादर, दुसरो कोणूच न्ही. तिचे एक एक कश्ट आयकत आसतना दोळ्यान दुखान देवले. हांव म्हळें सदांच म्हणटा म्हाका दूख येना, दुसऱ्यांचे कश्ट आयकता आनी देवाक समर्पीत करता, पूण तुजे कश्ट आयकतना इतलें दुखान देवली बाय. कित्याक असंय एका मनशान कश्ट भोगूंक साध्य आसा की म्हणलें एक चिंता येवन उपरांत तूंच म्हज्या मुखार आसा भोगले मनीस हांगा आसाय, तर देवान कितल्या तरान तुका उखल धरलां. ती म्हणा लागली वय तो सण दुसरे कोणच म्हाका राखच्या बरी नातले. आनी आज ती म्हणटा फादर तडबडी म्हाका सम्यान केल्लें तें बरेंपण पळोवन सम्याक आरोन दर्या म्हण बगता फादर, आरोन दर्या म्हण बगता. वय मोगेचे न्हू, आमी क्लेम करूंक जाय. क्लेम जायते जाणां म्हणटा आमकां कामां मेळनात, आमकां तें जालां, म्हाका पिडा गूण जायना. गूण जायना म्हणल्यार पुरपुरल्या जाताय, कामां मेळना म्हण पुरपुरल्या जाताय. वच ताचे लागीं सांग, हांव केदाळ म्हजे किस्मतीणी ताचे कडेन हाचे कडेन वचून विचारच्या बदलाक ताचे कडेन सांग. वाटो दाखोवन दिता मोगाचे न्हू, वाटो दाखोवन दिता. त्या खातीर हांवें केदाळ म्हणजे आमी आशिर्वादीत जाय आनी देव आमचेर आशिर्वाद वता. जायते जाणां आमकां कळीत ना, त्या देखून आमी थोड्या ग्रेस्त मनशांची पार्टी काडोवची, तांची पार्ट काडून तांच्या फाटल्यान जावचे हे 4 गुले दितात म्हण. तुका गरज आसा तो दिता, ताका कळीत आसा. एखादो तुका तें गरज ना, कित्याक तुका जाय कित्याक दिरवी ह्या संवसारांत पुंजयताय हें आमकां कळीत. कोणाक व्हडल्या मनशाक सलाम मारले क्षण तुवें देवाक उणें सलाम मारचीच आसा. सांग बरो ताका ग्रेस्त काय दिलें ताचे कडेन आसा. अप्रतिकारी जाय सोम्या कळीत आसा. सोम्या कडेन माग, सोमी दितालो. दिल्ल्याक आमी आभार जावन आसा दिनवास म्हणटा हांव, पूण ताच्या फाटल्यान ताचे ते लाभ दोवचे न्हय, केन्नाच न्हय. त्या उतोड्या म्हणजे ताची वळख आसा गे, हाची वळख आसा, म्हाका आसा ताची वळख मात्र. उरल्यांची वळखीची म्हाका गरज ना म्हणटा हांव. कित्याक ताची वळख कर न, समेची वळख ना तर कित्याक फायदो. कित्याक ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंची वळख कर न, लौकीक वस्तू कोणाक मेळटात म्हणून पळोवन ताच्या फाटल्यान गेलो जाल्यार समेची वळख ती आसा. रेतेरी गेल्या वेळार जायते म्हळ्यार आसा फादर आमी थंय या, तो जागो बरो आहा, हो जागो. हांवें म्हळें हांव आयला रेतेरीक लोकांचे कश्ट आयकूंक, लोकांचे बेजाराय खंत आयकूंक, जाता जाल्यार जेजूच्या नांवान तांकां समाधान दिवच्याक, तांकां वाटो उक्त्यो कर दिवच्याक सोम्या कडेन मागच्याक हांव आयला. त्या देखून तुमी म्हाका खंय तापोवच्या बरी ना. म्हागाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते फुडें आमकां पर्पज कळीत नासतना आमचें जिवन डिपेंड जाता. त्या देखून आज तुमी आयल्यात. क्लेम युअर हिलींग, क्लेम युअर हिलींग. सगळीं आमी उबी रावया मोगाच्यान ह्या वेळार, सगळे आमी उबी रावया. एकामेका खातीर मागोवंक मेळिल्लो अवकाश होगडोवन घेनाकात. नाजाल्यार कितें जाता, हांव म्हज्या खातीर मागलो, हांव तुमकां केदाळा म्हणटा हांव म्हज्या रेतेरी गेल्ल्या कडेन मेळिल्लें तें एक बंडल तें काडून म्हज्या रुमांत आजून हांव दवरतां. कित्याक म्हळ्यार म्हजे तरी आनी एकल्याक बरें जाता तर हांव जायतें ताचे खातीर विनंती कर मागतालो. तें हें म्हण पळोवन सना कोणीय जावंक पुरो. आमी मागतना मोगाचें न्हू, आमकां प्रिफरन्स गरज ना. कोणी जावं दी, कोणाक गरज आसा तांचे खातीर आमी मागचें. त्या देखून आज हो व्हरतो अवकाश घेया मोगाचें न्हू. भगवंत हप्त्याक आमी रिगोन आसाव, त्या भगवंत हप्त्यान भगवंत जावच्याक, हेरांक एक आशिर्वाद जावच्याक देवान आमकां नेमला, देवान आमकां आपयला. आज ह्या स्टेल्ला मॅरीज पुनशेतान आमी आसा. तर स्टेल्ला मॅरीज पुनशेता घेवन सगळ्यो लोक आशिर्वादांनी भरूंक कारण जावन आसा ती आमची मोरी माय, वेलंकणी माय. वेलंकणी मायच्या वर्त्या मोगान आज लोक धांवता हांगा येता आनी खंयचे वेलंकणी नांवाच्या त्या इगर्जेक भेट दिता. तर तिणें केली अजापां आनी अद्भुतां. अद्भुतां म्हज्या जिवनांत जायना म्हण चिंती नाका. जायते आमी हौसी खेळटना तुमकां कळीत आसा, थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हाका प्रायजूच मेळना, त्या देखून ही टिकेट हांव खाण मुदो करून उडयता. त्या दळा हांवें म्हणलें आसा जायते बडी मुदो केल्या टिकेटींत लक्की नंबर आसलें कोणा तुजें अदृश्ट तांदूळ आसलें कोणा.
त्या देखून सम्यान करचे हर एक अजाप आनी अद्भुतां तुज्या हर एका मेटा मेटांनी आसात म्हूण समजून घे. देवान तुका गूण करूंक हाडला तरी सम्यान म्हणलें उतरां सत्मानून भावार्थान ती रावन तुवें मागलें तुका मेळ्ळेंत म्हणून कशीत जालें तर देवान तुका तें दिलांच म्हण पातये. देवान तुका दिलांच म्हण पातये. त्या देखून कितेंय करतना मोगाचें न्हू तें आपणावंक शिका जाय, क्लेम करूंक शिका जाय. तुज्या जिवनांत जालांत म्हणलें बोगाप आसा जाय आनी त्या प्रमाणे जिये जाय. सम्या कडेन मागया. एकामेका मुखामळ करून रावात. दोगां एकामेका मुखामळ करून रावात. दोगां रावात. चड्ड पयस रावा नाकात. चड्ड लागीं रावचें म्हण गरज ना. कितें करचें म्हण सांगता. मुखामळ एकामेका दोगां रावात. एकली रावा नाकात. मगाच्यान थोडे फावटी कितें जाता हेरांनी कोण दोगां रावल्याची सबाय पळोवंक वचनाकात. हांगा सबाय पळोवची सम्याची मात्र एकामेकाची सबाय मागीर पळय जेवतना येणे तेणे वेताना पळय. आतां फकत आमचे बिझनेस एकच टोटली इन वन बिझनेस प्रेइंग फॉर इच अदर. आशिर्वादीत जावच्या सम्याचें बळ आमच्या हातांनी आसा. पवित्र तरान आमी पवित्र जावन हेरां खातीर मागता आसतना खंडीत जावन तो समय आमकां दितालो. तर आतां तुमचो ही दोगां या त्या रावयात मोगाच्या न्हू. हांवें इतलेंच सांगीत दोगां या त्या रावयात. वत्ताय करूंक हांव तुमच्या लागीं येना. बस समजता म्हण हांव चिंता. एका दोळो तुमकां समजणी ना तर तुमचे इतल्या तुमी रावा. दोगां या तेगांनी रावयात. एकल्यान रावा नाकात. कित्याक थोडे फुडें आमचें तें आसा देवाक आशिर्वाद घालूं जाल्यार डायरेक्ट तकले वयर घालून वचो की म्हण थोडें उडापें आसा आमचें तें. मोगाच्या भावान आनी भयण लागीं दोगां या तेगां रावंक प्रयत्न करा. आतां तुमचो उजवो हात काडून मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवरा. ते घरावली एका तकलेर दोन हात आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. भियेनाका. दावो हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरात. कोणाकी बॅलन्स प्रॉब्लेम आसा रावोंगचें तर सायडीच्या त्या सपोर्टाक धरल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आनी कोणाक नीट रावोंक जाता खंय सपोर्ट नासतना ताणी तुमचो दावो हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरा. ह्या वेळा मोगाचें न्हू भोव वापरपाय तरां मागोवंक जाय. समी मागतलो कित्याक आमकां मागणें शिकोवच्याक आनी मागणें करच्याक. सम्याक मागण्याची गरज कितें आसली. समी बापा थंय एक जावन आसलो पूण तो मागतालो गेल्ल्या कडेन तो मागतालो समी आनी ताच्या बापाचो संबंद वर्त करच्या. आज तुजो बापत तुजो समींत तुज्या या हाता मारिपात मुखल्या व्यक्तीक आशिर्वाद जातलो. होली स्पिरीट इज ऑन अस म्हणटा आमी. त्या मागोवणेचो वेळ केन्सो म्हण तुका कळीत ना. तुज्या हाताद्वारे मुखल्या व्यक्तीची मागोवणी जावंक पुरो. तुज्या हाताद्वारे मुखल्या व्यक्ती आसले कश्ट हळू जावंक पुरो. तुज्या हाताद्वारे सम्या तेजे वाटे उक्ते केल्यार जावंक पुरो. तुज्या हाताद्वारे आशिर्वादीत देवच्या हाताद्वारे त्या मनशाची पिडा गोण जाल्यार जावंक पुरो. कसली पिडा ती जावं दी. मानसीक जावं दी, शारिरीक जावं दी, आंतरीक जावं दी, भावनात्मक जावं दी. सुखी पडले ते आत्मीक जिवीत आत्मीक तरान जिवाळ जावच्या कृपेन भरच्याक सम्याची कृपा त्या काळजान पवित्र जावच्याक ताणें वच्ची जावन आसा. तूं एक हातेर मात्र त्या देखून प्रांत्या अशें म्हणा घर म्हाका सम्या तुज्या समाधानाचे आसत. घर म्हाका सम्या तुज्या गूण करचे सक्तेचे आतर. घर म्हाका सम्या तुज्या शांतीचे आतर. घर म्हाका सम्या तुज्या उदारपणाच्या हातेर. आज उदारपणाचो गूण मागोवंक विसरनाका. हांवें मागल्यार ताका बरें जातालें. येस ताका बरें जातालें. तुका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटालें. तूं ताका मागतना ताची पिडा तुका कळीत ना. माग कितेंय जावं दी. ताचे समस्या तुका कळीत ना. माग सम्या कळीत आसात कितें तो मागताय तें सगळें बरेंपणान घालचो सम्या आसा. तुजो हात वर्त्या तरान ताच्या तकले दवरलाय. ह्या वेळा माग आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळें बरेंपण आपणावच्याक. पवित्र उदकाची शेणावणी तुमचे जाता आसतना हात पाटी काडी नाकात. मोगाचें न्हू हात पाटी काडी नाका. मागात कितें नाका मागोवंक जाय. बरें जावं दी कितलें बरें. तुजे कश्ट तांच्या वयर आसोंक पुरो. तुजी पिडा तांकांय आसोंक पुरो. त्याच वेळार तुकाय मागोवंक आसा. तुज्या दोळ्यान तुका देंवतात. आज इतलो बरो घेवन आयला हांव. आनी कितें जातालें जेजू म्हणटा हांव पळयता हांव आशिर्वादी घालता. हांव तुका व्हरता आशिर्वाद भरता. भिये नाका.
भियेनाका म्हणटा जेजून म्हणले ते वत्रा क्लेम इट fear not, I am with you, I am healing you. ह्या वेळा हांव तुका बरें करता, हांव तुका नितळ करता. तुज्या वर्त्या त्या शिरशिरांनी म्हजी आमली रगत वयता. मुखल्या व्यक्तीन दवरलो तो हात आशिर्वादचो, देवाचो हात, भोव मोगाचो हात, आपुरबायेचो हात आशिर्वादीत जा. पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक घे. पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक घे. बर आमकां तुज्या आत्मीक बळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपे देण्यानी. आत्मीक बळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपे देण्यानी. हे पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक घे. हे पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूंक घे. सदां आमकां तूं जियोंक शिकयता. प्रामाणीकपणांत रावूंक प्रेरण दिता. जेजू समो करूं आसच्यो अडकळी काणूडोंक तूं दिता स्पिरीट मागण्याचो. हे पवित्र आत्म्याये नव्यान म्हाका अभिषेक करूंक घे. हे पवित्र आत्म्याये नव्यान म्हाका अभिषेक करूंक घे. कळसा मोनाक तूं घटायती दिता. पियाच्यो त्यो सांपळी तो तुटोवन घालता. हे पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक आमची जिणी नव्यान रुपीत कर, अभिषेक कर. जेजू आमकां राख. पवित्र आत्म्याये नव्यान म्हाका अभिषेक कर. सगळे आमी आमचे हात सकल करया. सम्याचे वरते हजारपण आमी बघया. सम्याकच पळयव्या मोगाच्यानो. ह्या वेळार दिमेर पडया. देवाचे आशिर्वाद वर्त्या मापान तो आमकां दिवच्याक आशेता. ते आशिर्वाद घेवच्याक आयती जाव्या. सम्यान आमकां आपडला. सम्यान आमकां बरें केलां. सम्यान संपूर्ण दरा नव्या जिवितान परिवर्तन म्हाका केलां. आनी सम्या ते एक सांग म्हाका आपयलां. Sacramenta Sustang naman karuya Purbilya tiarupa boga Servolvecha astetvisya Baba tace boltivya Zese bapa Tese puta Ulasani stutisa Potvi maima sustasa Ekastaya Osita Tukai Spirita Sama Sami Navata Amen. हे देवा विचे सक्रमेचा काल तुझ्या कष्टामाना सोगडा तू आमकां सोडलाय. सोड आनी सोड करून ह्या पवित्र सक्रमेंता बघिता जाल्ले आमी पवित्रपणान भरच्याक आमच्या जिवनाचे नवसरणे आमी करच्याक आणि तुका परत वर्धा मानान आनी मायमेन
चड आनी चड तुजो मोग करून आमकां पावक कर जो जेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. रेनिशा मेनेझस उडपी, विलियम डिसोजा सांताकट्टे, डेलिजा एंजल मॉरस काटार, रॉन डिमेलो कालमाडी, मतायस डिमेलो निलावर, लेन्से डिकोना माडंत्यार, सेलेस्तीन डिसोजा पेरंपल्ली, विन्सेंट डी अल्मेडा सस्तान, जानेट रोड्रिगस उद्यावार, आल्बन फर्नांडीस उद्यावार, सिंथिया डिसोजा शिरवा, आर्यन अमन लोबो केम्मन, लूसी डिसोजा वर्काडी, नोएल जॉय कॉड्रस उडपी, विवेक अनिता पिंटो बेलतंगडी, स्टॅनी डिसोजा पेत्री, डेविड मार्क डिसोजा केम्मन, एरिका आरान्ना बॉम्बे, तशेंच स्टेला एरिका आरान्ना बॉम्बे हाच्या तेसावां खातीर, डेविड मार्क डिसोजा केम्मन हाच्याय तेसावां खातीर, स्टेला फ्रँकी सिडनी बेंगलोर हांच्या तेसावां खातीर, फादर विजय भट्ट हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता स्टेला कास्तिलिनो उडपी, घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता रुडॉल्फ लिडविन डी अल्मेडा सांताकट्टे, तशेंच घरच्या आल्मावांक मीस दिता थॉमस मॉनिस ब्रह्मावर. घुमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयला मागो तुझे जवळ, बरवशाची तुझे घर, दैविक सत्तेचे भंडार, तुका दिवासता तुझे पाथेता आमची जिणी सरास. बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर, बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. मगच्या बाबड्या देवाकार घालिव्या देवा उपकार बावड्या, कित्याक आमचे सांगता तो सदांत आसा आनी आमकां वर्त्या जिविताक तो पायता. नव्या जिवितांत जियोंक नवसरणी करूंक ताणें आमकां आपयलां. तर उपकारी काळजान बऱ्या मनान मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नांवी माय मोगान आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोण तो मागणे जाता ताका सोम्याचो संबंध कळीत आसा. कित्याक सोमी आपल्या बापा कडेन मागतना सगळो तसो संबंध ताणें रचीत केलो त्या प्रमाणे आनी ताचें मिसांव ताका संपूर्ण कळीत आशिल्लें. आपूण खंयच्या खातीर आयला आनी कितलें तेंप हांवें तें मिसांव चलोवन व्हरचें म्हणलें बापाची खुशी ताणें हांगा केली. आमकां एक लागी एक मिसांव आसा, एक उद्देश आसा. तो उद्देश संपूर्ण करच्या थोडे खरे निर्धार आमी घेवंक जाय. आमच्या जिवनांत पवित्र जावच्याक निर्धार आमी घेवंक जाय. लौकीक संवसारांत वडपणलेच्याक लौकीक संवसारांत नांव कमावच्याक न्हय मोगाच्यानो, पवित्रपणांत सम्या सांगता सदांच पालयल्ल्या रुखां बरीं जावच्याक, फळां बरीं जावच्याक
आमकां तो आपोवणें दिता. थोडे कश्ट येता आसता आमकां भोगूंक पुरो. हांव इतलें बरें करता, हांव इतलो पवित्र जावंक इतलें पवित्र जावंक प्रयत्न करता, पूण म्हाका कश्ट कित्याक येतात? कश्ट येतात कित्याक गे म्हळ्यार आमी केदाळे पळयता द्राक्ष जाल्लो उपरांत दाकामाळाच्या त्या पांट्या ते कातरन सावरण बेंडून नितळ केल्लो उपरांत परत भोव अपुरबायची आंकरी पडटा, यथेश्ट फळ दिता. हांव आनी तुमी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत कितेंच कश्ट आयले जाल्यार भियोवचें नाका. पीड आयले जाल्यार आमी भियान थरथरचे नाका. सोमी आमकां बरें करता आनी बरें केलें जायते दृश्टांत आसात. तेन्ना आमी चिंतचे आसा म्हाका तो बरो करता की केलोच म्हणून क्लेम कर आनी जिये. तसले जिवनांत सोमी आमकां आपोवणें दिता. आमचे सर पातकां आमी वळखून घेवन सांगता म्हणया, हांव पातके सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनान चिंतोन तोंडां सुसारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर पद्दता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकूत कर, काकूत क्रिस्ता काकूत कर, काकूत क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत सोम्या काकूत कर, काकूत प्रार्थया. देवा आमच्या बापा मनसाची सडवण तो निरंतर करताय, तर ह्या काळार अधिक भरपूर करपेन तुज्या परजेतून दोशी करताय. तुज्या वेंचण काडलेल्या परजेचेर प्रसन्न जावन तुजे दाळ देश घाल आनी नव्यान जल्मल्यान आनी नव्यान जल्मोवची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमी मागता आमच्या समेत तुजे पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेजकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलाची भुरगीं गेल्यान थंयची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपडल्यान तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या खाशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायेलाच्या पर्वतांचेर हांव तांचे एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून केदींच दोन राष्ट्रां जावचीं नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याचे वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याच पातका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच भश्टवची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पातकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजे कायदे चत्रायेन पाळटली. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेतले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदांकाळ जियेतली. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो.
हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदांकाळ तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाळ तांचे मदें आसतले तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्रां वळखतली. देवाचे उतर हे देवाची ओडपकार. सोसो गोडी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. सोसो गोडी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. जाणांगानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. फोयशिल्ल्या करावळी गवाणी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पाटयलो तांकां एकठांय करतलो. गोवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो मुना. जसो गोवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बोळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळीं येतालीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जसो गोवडी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. तेन्ना युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीच जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडून आनंद बरी जायशें तांकां बुसयतलो. जसो गोवडी आपल्या हिंडा तशें सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. जसो गोवडी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. Semesterne ubi rabina. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी तुमची सर्व पदकां तुमचे तोंड हुमटोन काडा म्हणटा सर्वेस्पो. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थैर आसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जाण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांच्या मदल्या थोड्यांनी फारिजांवा सरशीन वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, वो मनीस सबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका वसोत सोडूं जाल्यार सक्कळी ताका सतमंताले. तो व्हडलो रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसपाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेनात. सगळे राष्ट्र नाश जावच्या बदलाक परजे खातीर एक मनशान मोरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपल्या सगळीं म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मोरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिंपडोवन गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसतावन जुदेव जेजूक द्वेशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवा मदें बाहिरंग भोंवचें सोडून आरण्याच्या गडीर आसलेल्या प्रांत्याक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसा सांगाता मेळोवन एफ्राईम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाक शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुजालेमाक गेलो. तेय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकां म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गे? देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. स्वीकार कर बापा काणीक आमची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा काणीको आमी यो हाडून आयल्या. ओंडो आनी वायन वो तुका भेटयता. तन मन धन आमचे तुका अर्पिता. तुज्या मोगांची आशिता. स्वीकार कर बापा काणीक आमची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदाता देव बापा मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फूर्त मानून घे. सर्वपदाता आनी सृष्टाच्या देवा, तुजें नांव उसारून पवित्रान घेतल्यांक नय जिवीत देव सृष्टाच्या जिविता तूं तयार करताय. तुज्या साखरेची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजे विश्वास दवरल्याच्या क्रेक सुप्प आमचे जिवन सुप्पळ कर आनी तांची पातकां बोवा परबाय तरांतून काड. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृष्टाच्या देवा सर काळे आनी सते आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद शब्द सगळे मनशां कोण तुवें रस्त आसतना
तांच्या उदारगते तुझे एकल्याच पुता संवसारात धाडलोय ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवनपणावरी नव्या जिविताची वाट आमकां उक्ती केली त्या प्रमाणे आमचे सर्वसांव जावच्याक तुझ्या पुतान तसो जिवीत समर्पिलो त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस परतून सर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करात हो पावट सग जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नोया बापा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता हांव जिविता जोड आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड रगत आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळटकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मुरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन
आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुम्यान भोव मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताळण्या पडो देव नाका कोण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिविता सोच आमकां दी सर्गीच्या बागडच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रकतले आमकां तुझ्या उदार काकोळतेन सरपात काढली सुटे आणि सराकात आणली वाटय कित्याक स्वर्गे पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सस्तां सम्याचे जो क्रिस्ता तुझ्या दमदमळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण तुझ्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या खुशी बरोबर तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुझी येता आणि राजभर चलयताय सस्ताच्या सस्ताक समेची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबेणीन पळय आमचो समी जेजू सदांच आमच्या संगता रावता जियेता आणि आमकां नव्या जिविताच्या नवसरणे पायता. जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सम्यांत म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या सोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. संको 130 आणि 3 133. सादरा सोम्या मोचा आयला दारू घडू गण्या राखून रावला ते सोम्या तू काळजान मोच्या बटे प्रकाशान सगीच्या काळजादारा तुझ्या हांवें रावता मोगान उलो दिता मोगान वळखता मोगान उगडता काळजांत रागाव करता काळजादारा सोम्या मोच्या आयला दारू काढून दुनिया राखून रावला ये सोम्या तू काळजान मोच्या बोलते प्रकाशान सगीच्या Agito sakurto sagrutaso Daniyak rako rauso How tumka sangtaso Astiche aplyase Arate poditolo Alzadara sumya Mucha aira Daru kadung
सर्गीच्या मस्ते करे मोचे कानात म्याचे मोगान हावे वांचे रगते कालसिंतले कानाची पागोचे सस्तेची वीतींची कळजागारा सोम्या मोच्या आयला दारू कडून गया राखून रावला ये सोम्या तू काळजान मोच्या भोवते प्रकाशन सर्गीच्या जाऊन असते कान मोचे काम सोपवचे ताची खुशी करचे आहे संसर्गीचे करा तुम्ही तसे बापा मानवासाठी काळजागारा सोम्या मोच्या आयला दारू कडून गया राखून रावला ये सोम्या तू काळजान मोच्या भरते प्रकाशन सर्गीच्या महिमेवान देवा आमच्या मोगाळ बापा जेच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां आपस्ताय ताचेर देवसे म्हजे आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडोपकार मी तुमचे नांवां वाचता आसतना मुखार येवन मानाची वात आमच्या पाद्रा बातावन काण घेवची पांगला केटरर्स शंकरपुरा पांगला केटरर्स शंकरपुरा नतालिया डिसोजा पेरंपल्ली बर्डी फर्नांडीस मैंगलोर थॉमस मोनिस ब्रह्मावर तशेंच जोसफिन डिसोजा ब्रह्मावर तुमकां देव बरें करूं मोरयमाची आशिर्वादां तुमचे करूं एक घडी बोरदें बी घालया वेलंकन साहेबीचें नोवेन करया तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकनीचे तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकनीचे तुझ्या भुरग्यापासून विनंती ये बोनी तळयांकारी भगवंती राधीन जेची भोव निर्मळ आवय जावं ससान गावीसून काढली देवता तूं गर्भी समोरच्या वेळी
तुका बगल्या अधिक वरत्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मरणाच्या उर्बेन तो आनंद परत्यान तुका दिवंक वातो आनी केसर वाडोवंक हांव भोव सडत रेवतां. ये दुखेस्त तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या मनसो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो तेग आधार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका वाटय. तुज्या देवपुताचे अपगणीत काकुळीचेर पातयेव आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार फसवणेचेर भरवसून आनी तुज्या बळवंत सुसयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतपणी हांव तुजे लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाचे भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. नाहीतर अधिक दर्शाचे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नव्यान हांव तुजे लागीं सरपडून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक, परगांवांत बरें काम, बरो सांबाळ मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, हृदयांतलो उलोवप गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, किडनी डायलिसीस सारकी जावंक, काजारी जोड्यान मोगान जियोंक, मन परिवर्तन जावंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, रीण फारीक जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड सारकें जावंक, लॅब बिझनेस बऱ्यान जावंक, काजार बऱ्यान जावंक, ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, बांयत बरें उदक मेळोवंक, राग उणो जावंक, एलर्जी गूण जावंक, हाताचें इन्फेक्शन गूण जावंक, लिव्हर समस्या गूण जावंक, पांयाची दूख गूण जावंक, भुरग्यांचो देणे मेळोवंक, भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक, सोरो सिगरेट मादक द्रव्यांतावन सुटका मेळोवंक, रातीची बरी न्हीद पडोवंक, मोबायल एडिक्शनांतावन भायर येवंक, गांठीची दूख गूण जावंक, ब्रेन ट्युमर गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, पाठदूख गूण जावंक, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, घर सोडून गेल्लो भुरगो पाटिंगारा येवंक, युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, मायग्रेन तकली गुवळ सायनस गूण जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, कोर्ट केस बऱ्यांनी इत्यार्थ जावंक, घरान समाधान संतोष फावो जावंक, भुरग्यांनी देवबिरांतेन वाडोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, मेळोवंक आसचे पयशे वेगळे मेळोवंक, कुवेट इज्रायल USA विजा मेळोवंक, नाकाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, बावळो दूख गूण जावंक, अक्रिस्तांव सल्ह्याचो इश्टघात सोडूंक, वायट उलोवणी सोडूंक, कामांत उर्बा येवंक, हातीन घेतिल्लें काम पोंताक पावोवंक. मोगाचें नांव ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानान हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी वतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कतावेन काळजान पेटयल्ल्या सैमाव वर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परातून मागतां. हे म्हज्या मनांत घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल गोडव्यान पयल्या पावची वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या मेळ्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळीक मोत्यां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वतां. आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांक वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे बुजवणें देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां.
तुझे पदवेदार मध्यस्थीके वरपार जोंदे म्हूण हांवें तुला मागलो कृपा आनी उपकार या खातीर हांव तुका विटयता तुज्या मानाक दवरल्यान मनशांनी केली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटयलें या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां आयक म्हजी खालती मागणी आनी जोडे म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजे बाप तुजेशी पावोन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सौकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळायले आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय देव सष्णच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे असो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळोंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजूची येतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजूची येतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका वारें जावं वादळ जावं लारां आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका वारें जावं वादळ जावं आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजूची येतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजूची येतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका
पिडा शिडा कष्ट नष्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता मेना म्हाका पिडा शिडा कष्ट नष्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता मेना म्हाका पिडा शिडा कष्ट नष्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता मेना म्हाका पिडा शिडा कष्ट नष्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता मेना म्हाका मुच्या चिनयेन जेजू आसताना कितेंच बेना म्हाका मुच्या चिनयेन जेजू आसताना कितेंच बेना म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसताना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसताना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर दीस आनंद म्हाका वारें जावं वादळ जावं रारां आयल्यारी संगी आसता बेना म्हाका वारें जावं वादळ जावं रारां आयल्यारी म्हजी संगी जेजू आसता बेना म्हाका दर्याची ल्हारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका दर्याची ल्हारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसताना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर दीस आनंद म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसताना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर दीस आनंद म्हाका मोगाळ पुता सवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसून विनंती कर धैर्य सुकरा आम्हा बसून विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसून विनंती कर भाग्यवान पुरुषाचे कुर्वे निवारण कामचे देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.